हालेलुया. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा आज सकाळी थावन तुवें आमकां तुज्या आत्मीक कानांत तुवें आमकां पोसलें बापा. बापा आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा, तातूंय आमी तुजी मोगाची भुरगीं जावन आसा आनी तूं आमचे कडेन उलोवंक आशेताय. तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं आमचे कडेन उलोवंक आशेताय. वय बापा सकाळीं थावन तुवें आमचे लागीं उलयलोय. आमी कितें आयकलां हांगा तें आमकां आमच्या जिवितांत आमचें मन बदली करन आमी आमच्या जिवनांत नव्या जिवनाक आमी उतरोवन आसा बापा. कशें इस्रायल परजा तुज्या सांगातपणांत कशीं तीं बसयल्ल्या गांवाक उतरलीं, तशेंच आमी हांगा सकाळीं थावन आमी आमची उतरोवणी करन आसा बापा. बापा तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुज्या पुतान सांगिल्लें आसा, हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत. वय बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक हेंच आमकां जायचे, वाट, सत आनी जिवीत. आनी तुज्या उतरां वरवीं तुजे तावन मात्र तें आमकां मेळटा बापा. आमकां कितेंच तें संवसारांत तावन आमकां खंयचेंच मेळना, कित्याक तुजें उतर तें जावन आसा क्रियात्मक. तें उतर जावन आसा तुजें दोन दरेच्या तलवारी प्रास चड तें विदूंक सकतात आसलें. वय बापा आमच्या हर एका संगतींत आमी संवसारांत जिवन आसतना आमकां सबार समस्यांनी आमी रेवड घालनासल्यां वय बापा आज आमकां ती सुडका तुज्या उतरा द्वारे तुजें उतर आमकां सुडका दिवन आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जिजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. Are you all happy? तुम्ही संतोष बरी आसात गे? प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. So in the morning session we were studying about forgiveness. आम्ही सकाळीच्या सेक्शनार आम्ही शिकल्या बोगसण्या विशयांत. And there are two forgiveness. तातूंत दोन तरांची बोगसणे आसात. One is when I have done a mistake. हांवें एक जावन आसा हांवें कितेंय मिस्टेक करूं ना, I need God to forgive me. केन्ना देवान म्हाका बोगसूंक आसा. And when God forgives me, I'm free from guilt, I'm free from condemnation, I'm free from punishment. केदाळा देव म्हाका बक्षिता हांव त्या कांतोणी जावन त्या पदकाच्या एका गिल्टा जावन त्या कोर्साने जावन हांव भायर येता. There's a feedback, lot of feedback. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. When the person is inside, केदाळा मनीस भितर आसा he cannot hear the feedback. ताका हेतून कितें मायकांत कितें समस्या आसा ते आयकूंक कळना, मेळना. Praise God. प्रेज गॉड. Because it's blocking. कित्याक ताका ते आड जावन आसा. Small sound is blocked. कित्याक धाकटो सावंड हेच्या वरवीं बंद जाला, ताका He आयकूंक can जायना. hear the sound, but it is very, very blocked. तो आयकता पूण करेक्ट क्लियर जावन ताका आयकूंक जायना. In the same way, त्याच रितीन for us to hear the sound or the voice of God, तस रितीन देवाचो ताळो आमी आयकाचे तर when a person is walking in unconditional love towards one another, केदाळा एक व्यक्ती देवाच्या त्या अपरिमित मोगान चलता he can hear the voice of God. तेन्ना मात तो देवाचो ताळो आयकूंक शकता. When I have unforgiveness, तेन्ना ताच्या जिवितांत नाबोगसणे आसा, I become spiritually deaf तेदळ हांव आत्मीक रितीन कान म्हजे आयकनात, and I cannot hear the voice of God. तेन्ना म्हाका देवाचो ताळो आयकूंक जायना. But I will surely hear the voice of the devil. तेन्ना पूर्ण खंडीत जावन हांव देवसराचो ताळो आयकता. And that's why it becomes difficult to obey the word of God. त्या देखून आमकां देवाच्या उतराक विधेय जावंक कस मारतात. Hallelujah. हालेलुया. So we'll put the next slide. त्या देखून आमी मुखली लायन पळया.
So in life, we have different kinds of things that tempt us. आमच्या जिवितांत नाना तराचे Different kinds of things that tempt us. जायत्यो संगत्यो आमकां थळण्यो हाडटात. Now, have you ever heard the word temptation? तुम्ही तळण्यो म्हणलो शब्द आयका लागीं टेम्पटेशन. Baba, have you heard the word temptation before? What is temptation? टेम्पटेशन या तळण्यो म्हणल्यार कितें? Can you give us that mic, Baba? Can you pull a chair a little in front, Baba, so that the cable will be enough? And don't think that you are disturbing the class, okay? I don't want you to feel condemned or guilty. We are all here to study. कितेंय तुवें क्वेश्चन आसल्यार विचारियत, तातूंत तूं कितेंच भिरांत या कांतोवणी करिनाका, कित्याक आमी सक्कड हांगा शिकोवंक आयले हांव. It is not that I got all the answers, कित्याक म्हजे लागीं सक्कड ताका जबाब आसात म्हण न्ही. but when you are asking questions and we are all learning, we learn better. केन्ना तूं क्वेश्चन विचारताय जाल्यार आमकां हर एकल्याक शिकोवंक जाता. The big miracle that happened today, ते एक अजाप जालें आज. when you met me behind and you said, I never had these answers. तूं म्हाका फाटी आतां मेळ्ळे उपरांत तुवें सांगलें हांवें म्हज्या सवालाक पयलें म्हाका जबाब मेळना And नासली. when God gave me the answer, the Holy Spirit convicted me. केदळा म्हज्या मुखांत देव उलयलो, पवित्र आत्म्यान ते म्हाका कन्विक्ट केलें. The Holy Spirit never condemned me, पवित्र आत्म्यान म्हाका दुसरो ना. but I've decided to forgive everyone unconditionally. जेन्ना देवाच्या उतरावरी म्हाका आतां हर एकल्याक बोगसूंक एक आदार, एक कृपा मेळ्ळी. I'm telling you, heaven is rejoicing now. ह्या वेळार खंडीत जावन सर्गार संतोष पावता. And it won't be long, Baba. हे चड तेंप आसचें ना. Baba, it won't be long when you yourself will pick up the mic and share with people and say, I myself was deceived because I did not know the truth. केन्ना तूं मायक काडून तुज्या जिवितांत सैतानान कितें पुरा तुका प्रॉब्लेमा गेल्यात शेअर करतना हर एक समस्या देवन देवाचे उतरां दिवन तुका सुटका मेळटा. I'm not pointing finger to you, but I'll show you scriptures after scripture. Did Jesus say, when the word abides in you, you shall know the truth? तुका हांव तुजेर बोट दाखयना, देखा कित्याक देवाचे उतार म्हणटा केन्ना तुका सत जाणा जाल्यार सत तुका सुटका दिता म्हणून. And the truth will set you free, or the pre-adventure will set you free. तुका सत सुटका दिता की या संसाराची संगत्यो सुटका दितात. ट्रूथ. Just on a mic, Baba. साउंड. Praise God. प्रेज गॉड. So why are you sitting here now? कित्याक तूं मुखार बसलें? All of us. तुमी सकड हांगा बसल्यात. Because when you look at the scripture, you understand the truth, and the truth will make you free. केन्ना तुमी देवाचे उतार पळयता तुमकां सत कळीत जाता, ते सत तुमकां सुटका दिता. The word dissipation, द वर्ड डिसिपेशन मीन्स it means different kinds of pleasures where you want to be satisfied with the pleasures of sin, and you fall into different kinds of situations. डिसिपेशन म्हळ्यार नाना तराच्या वंदोवण्याक लागून या प्लेजराक लागून आमी पडटा. Praise God. प्रेज गॉड. In this world, are there different kinds of pleasures? या संसारांत नाना तराचे संतोष दिवचे आमकां खुशाल करच्यो संगत्यो आसात गी. Now, for example, we both are standing here and preaching. आमी आतां उदाहरणाक आमी दोगांय हांगा रावून देवाचे उतार दिता. Many a times people see me from morning till night standing and preaching. जायते फाटी लोक ब्रदराक पळयता सकाळी जावन सांजे म्हणसर तो देवाचे उतार प्रगट करनासता. So suddenly somebody will ask, you don't feel tired? सडनली थोडे जण विचारतात ब्रदरला की तुमकां सकाळी जावन सांजे म्हणसर प्रीच करतना पुरासान जायना गी. I get pleasure. ताका ब्रदर म्हणटा म्हाका तांतून संतोष मेळटा म्हणून. When you are playing cricket खेळलाय? वय खेळलाय? क्रिकेट माय फेवरेट. Really? Fielding केलंय? वय फील्डिंग बॉलिंग बॅटिंग नाही, खाली बॅटिंग केलं, फिल्डिंग ही केलं. दोन्ही सकट प्लेजर. तर फिल्डिंग करताना बरं लागतं? म्हाका पुरो लायक. ना टेल मी ऑनेस्टली. थोड्यांक जायना. फिल्डिंग करताना बरं लागतं? फिल्डिंग करताना बरं लागता गे. बॅटिंग करताना? बॅटिंग करताना. पण फिल्डिंग करून घर जसा वय ते केल्या उपरांत आमच्या टायमार आमकां मेळटले कितले पयशे जिखल्यार ₹5.5. 8 आने 1 प्लेयर. उडास आसा? वय 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 नाल्यार सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड. अच्छा काले. Now to get that, from morning till evening we used to be there in the hot sun. वय ते आमकां मेळचे बसोतो काले 8 आने या सॉफ्ट ड्रिंक्स आमी काले करता सकाळी जावन संजे म्हणसर ते वतात आमी रावतले. फुटबॉल खेळलाय? फुटबॉल उणे.
क्रिकेट सर Acha, those who play football, कोण फुटबॉल खेळटात rainy season, पावसाच्या वेळारी shirt beat pure पुरा घालेले, तांच्या वस्तूर पुरा मेळे जाता मार खाता, मारी खातात पोट्टा, फोडटात हात कुडके जाता. हात थोड्यांक दुखुट्टा पडटा पुरा डॅमेज जाता Next month again football. परत जाल्यारय खेळूंक येतात Why? कित्याक Pleasure. तांतून तांकां संतोष मेळटा In the same way, त्याच रितीन there are different forms of pleasure. त्याच रितीन जायत नाना तराचे संतोष आमकां संवसारांत मेळटात There is a pleasure of sin, पातकां जावन आमकां संतोष मेळटा and there is also pleasure from the kingdom of God. तशेंच देवातावनी आमकां संतोष मेळटा आता ही अनिशक पहिले, अनिशा हांगा आसली वडलो when I first met her, केदाळा तिका पयले फावटी हांव भेटच्या वेळार I met her in the bus. तिका बसांत हांव भेट केली She had come to the retreat, but I never knew her. ती रिट्रीटीक आयली जाल्यार तिका ताची चड ओळख नाटली While going back by bus, केदाळा बसार फाटी येताना we began to talk. केदाळा आमी एकामेका उलोवंक सुरू केलें And when she was talking, I realized that she has got tremendous hunger for the word of God. केदाळा ब्रदरा खेळले ते उलोवन आसतना ताका देवाच्या उतराची मस्त मस्त थान आसली I said, ये लंबा रेस का घोड़ा है. एक ये साधारण न्ही लांब काय म्हणटात नॉन स्टॉप लांबा घोडा लांब I did not call you घोड़ा, he called. कुत्रे घोडो घोडो लांब रेस असो घोडो म्हळ्यार त्या अर्थान लांब रेस असो कशें धांवता त्या रितीन So she reminded me recently, you had told me these words in the bus. तेदाळ ताणें म्हाका उडा सोडलो हे तुवें म्हाका पोस्तू दिसा पयले सांगलें वर्षा पहिले. वर्सा पयले सांगलें उडासा काडलो And now I'm also doing the same thing. आतां तुवें कितें सांगलां तें हांव आतां करनासा When will it happen? हे केदाळा कशें जालें When you begin to submit to God, resist the devil, he will flee from you, and God will now take you to his destination. केदाळा तूं देवाक समर्पिताय आनी देवसराक आड रावताय तेन्ना तुका देवान खाले बसयला तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करताय So there is a dissipation of guilt and bitterness. ते नाना तराचे संतोष आमकां गिल्ट म्हळ्यार आमी खांतवणी बिटरनेस म्हळ्यार आमचे ते कोर्सान There is also pleasure in the kingdom of heaven. त्याच रितीन देवाच्या राजांत आमकां एक संतोष मेळटा Satan gives you a pleasure, सैतानी तुमकां संतोष दिता but always the end result is damage to you and all those who are connected to you. सैतानान दिवचे प्लेजरांत तुका दुष्परिणाम आसा आनी तुज्या कुटुंबाक तुज्या सांगात आसल्यांक ताचो दुष्परिणाम पळोवंक So what मेळटा is temptation? तर टेम्पटेशन या ताळणी म्हळ्यार कितें Do you get tempted? तुका ताळणी आयल्यात गी Yes, brother. Temptation. Everybody gets temptation. So what is temptation? Temptation is thoughts. टेम्पटेशन म्हळ्यार आमची चिंतना Thoughts. आमची चिंतना आलोचना Or pressure चिंतना आमकां दबाव घालतात applied दबाव घालतात on your mind, आमच्या मनाक दबाव घालता चिंताप trying to force you आमकां तो करूंक फोर्स करता to move in a direction away from God. देवातावन आमकां पयस करूंक आमच्या चित्माचेर दबाव घालता ते जावन आसा ताळणी So do we get temptation all the time? आमकां सदां काळ ताळण्यो टेम्पटेशन येतात गी Who are the people who get tempted? कोणा बरो मनशाक ताळणी येतात No. कोण How does a person get tempted? कशे मनशाक ताळण्यो येतात Why does a person get tempted? ताळणी आयल्या उपरांत कितें जाता Okay. एक एक्झाम्पल घेया. एक उदाहरण दिता तो आणि हांव दोनी गेली फिशिंगाक. आमी दोगांय गेले हांव मसली धरूंक एवरीथिंग इज द सेम. सकड एकसल्याक बोडी आसा, बोडी आसा उक्को आसा सगळे आसा. सगळे आसा बट इन माय हुक देर इज नथिंग, ओनली शायनिंग. ब्रदराच्या उखांत कांय ना भेट कांय ना खाली शायनिंग मात्र. इन इज तारल्याची बोटी आसा. म्हज्या उखांत तारल्याची बोटी आसा अनकिटी. अँड वी बोथ पुट द लाईन. आमी दोगांय ती भेट उदकाक उडयता गाळ म्हणटात गाळ खाले
Girl. घरी घरी सॉरी घरी And there's a small stick on the top floating. तर त्याच्या वयर एक लहान एक स्टिक फ्लोट जाता So that the hook doesn't go to the bottom. कित्याक ते उक्को पोंदा घोसानाटल्या बरी So it's shaking. ते हलता वयर उदकार आमकां दिसता And the fish sees something is alive. त्याला Because it's shaking. एक मसली पळयता हलताना जीव असली She said, that's food. हा म्हाका कितें खाण आयले That time the stick moves, he pulls it. त्या वेळा ते सिक हलता त्याला काय करता वयर असले असे ओडटात The hook gets caught. त्या वेळा ते हुक्क ताच्या ताळ्याक हांगा सिरकाता In the mind of the fish is what? त्याच्या मसल्याच्या मोनांत कितें Food. ते खाण ताका Did he purposely put that? ते जाय जाय पसत गल्ले गी मसलेन तोंड ताका The fish made a mistake? मसल्यान काय मिस्टेक केले गी No? Because of that mistake, where did the fish land? ताने केल्या सुकीवरी आता मसली काही वचून पावली Frying pan. फ्राय फॅन आमच्या पोटार मागीर Correct? Praise In the God. same way, Satan will tempt us by giving a bait. त्याच रितीन कशी एक मासली टेम्प्ट जाली त्याच सैतानी आमकां खाली बेट उडयता Now, गरी घालता now to whom will he give the bait? कोणाक तो गरी घालता Can he give it to everybody? सकटांक तो गरी घालूंक जाता गी अच्छा मुला देवाचे उतार असं तुका भेट ना अरे व्हेरी गुड ठीक आहे फोटो इसका जरा फोटो लेना फोटो द लेडी इन येलो जस्ट पुट इट ऑन द वेबसाइट whom does he tempt? कोणाक तो टेम्प्ट करता We will see what the Bible has to say. Konkani Bible. पळया देवाचे उतार कितें सांगता ते पळया आमी Give me James 1:14. जेम्स 1:14 Start with 12. Huh? Start with 12. कोंकणी आसा गी जेम्स What do you mean? James and Konkani? जाकोब 1:14 12 तो start कर 12. 12 Start in English. This thing, man. Konkani. Jude, you have to get up now. वसली आयले नाही ते नाही तू read कर. वाचा No, it should come on the mic. Slow. कष्टाच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीसय ताची वरोणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतेलो कोणाक सगळ्यांक कष्टा वेळान दृढ रावता कष्टा वेळी दृढ I think English is very easy. We will 12. You translate 12. You translate in Konkani. Right. English is very right in the line. In Konkani, it is coming from behind. ओके I mean line area. कष्टा Put in English. Jude, Baba, come. 12. 12 Blessed. is the man Blessed. is the man Not the woman. Blessed the man. बागी तो मनीस Man and woman included. Blessed. That endures temptation. temptation दृढ रावता तो थंडल्या वेळार For when he is tried, tired टायर्ड tried, Tried. केदाळा वरवणे जातस he shall receive the crown of life. ते दाळा ताका रिसीव द क्राउन म्हळ्यार जिविताचो मुकुट मुकोटो मेळटा Praise God. प्रेज गॉड So is it a blessing or a curse? हे आशीर्वाद गी शिराप गी आशीर्वाद So when you go through temptation, is it a good news or bad news? तुमकां ताणली टेम्पटेशन अशी गुड न्यूज की बॅड न्यूज बरी गोबार की फाट गोबार So let us pray that everybody gets tempted. तर मागता की ब्रदर सट्टांक ताणली टेम्पटेशन येऊन दी म्हणून That everybody gets blessed. no तर अरी एकली ब्लेस्ड गी आशीर्वादित गी वय कष्टांच्या हा? वेळान दृढ रावता There's a condition. Just because you got tempted, you won't get the crown of life. But if you endure it Endure. and not give in to temptation, you will get crown of life.
केदाळे देवाच्या उतराप्रमाणे ताळणी येताना ते तो मनीस बागिने कोण कष्ट वेळारी ताळण्या वेळ दृढ रावता तो मनीस बागी. Correct? So the Third next time you are getting tempted, so you should sit and cry or pass the test. तर अनेक पटी तुमच्या जीवितानं थाळणी येताना टेम्पटेशन येताना खाले रडतात की खाले करतात? हा, दृढ राहतात. Are you called to pass the test or what to do? ते परीक्षांत पास जातात की आणि खाले करतात? So is it a good news when temptation comes and you are learning to endure? You will केदार- receive the crown of life. थाळणी येताना तुम्ही दृढ रावल्यार तुमका जिवीत असो मुकुट मेळटा, बरी खबर मू. Why? होय. So are you supposed to be depressed or you should be excited? तेन्ना तुम्ही डिप्रेशनार येतात की त्या संतोषान असतात त्या वेळार थाळणी येताना? Let's say we are playing cricket match, ओके finals, ओके ओके. आता आम्ही क्रिकेट मॅच खेळटा, फायनल मॅच, finals, फायनल. and I don't come into the team only to play. ब्रदर फायनल Our team is not coming to play. आमचे टीम फायनलाक मॅचाक वसाना, खेळूंकूच वसाना. Now you will get the cup तर आमकां कप दिले. because we did not come to play. आमी ब्रदराची टीम फायनल खेळूंकूच येवना, त्यातून आमकां कप दिले. He म्हाका got the cup, पूण म्हाका कप मेळ्ळे. but is there any fun in that cup? No. त्या कप मेळ्ळ्यान कांय मनी संतोष या कुशलकाय आसा गी? You see, India-Pakistan match, तुम्ही चिंता, इंडिया आणि पाकिस्तानची मॅच जावन आसा, final match. फायनल मॅच. Do you see any people on the road? तुम्ही तेन्ना मार्गार लोकांक पळयतात गी? No. Because everybody is waiting. India-Pakistan match. कित्याक घरी एकलो राखून आसता, कित्याक इंडिया पाकिस्तानाची मॅच म्हणून. Finals. फायनल ते. And Pakistan team did not only come for the match. Pakistan- India got the cup. Yeah, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए. Is there any fun? मॅचा वेळार पाकिस्तान टीम येवना, इंडिया कप मेळ्ळे, तातूंत काय खुशी कुशाल काय बघता गे मॅच खेळना जाल्यार? In the same way, when Satan sets a match with you, त्याच रितीन सैतानाक आनी आमच्या मध्ये काय आसा, मॅच पंद्याट जावन आसा. remember, Jesus is in our team. कित्याक त्या वेळार उडास दवरा, जेजू आमच्या टीमार आसा. And he has already defeated the devil. ताणे ऑलरेडी सैतानाक ताणे पाडाव केला. Now he's saying, I will not go for betting, you go for betting. तो आता काले म्हणटा, हांव आतां बॅटिंगाक वचना, तूं बॅटिंगाक वच. And I will teach you what to do. हांव तुका शिकयता कितें कशें खेळाचें म्हणून. Now, through Jesus, we are able to play the match and win the match. केदाळा थंय आमी जिजू सांगता, जिजू थंय आमी येता सांगता खेळटा, ते दाळा आमी ते जुजू या पंद्याट आमी जिखता. तो शिकयता आमकां जिजू कशें So now, खेळाचें whenever म्हणून. we win a match, do we win with our own ability or do we win with the ability of God? आम्ही आमचे मॅच आमचे ओन एबिलिटीर जिखूंक जाता की ना? केदाळा देवाचे एबिलिटीर येता, ते दाळा मात आमचे मॅच जिखूंक जाता. In one day, you won 5 matches एका दिसा तुम्ही 5 मॅच समजून या. of temptation. टेम्पटेशन. How many crown you will get? तेदा कितले क्राऊन तुमकां मेळटा मुकुट जिविताचे जैत वेल्यार? She's saying, I will not answer. This fellow's questions are all confusing. ती चिंता हांव ह्या मनशाचे जबाब दिना, कित्याक हेचे पुरा कन्फ्युजन आसा सवालाक. How many crowns you will get? Yeah, crown of life. How many? But you won 5 matches, no? You won 5, no? 5 मॅच जिंकला ने. You win 5 matches, also won. No, 5. कितले क्राऊन मेळटात? ये लोग सब जगह में डिवीजन हो रहा है यार. Okay, I'll tell you. You get only 1 crown. तुम्ही 5 विन जाल्यार मेळचे. ब्रदर सांगता एकच क्राऊन मेळचो. But every time you win the match, केतना हर एक पंद्याट तुम्ही जिंकतात, the crown becomes brighter and brighter and brighter. एक काल म्हळ्यार केदाळा तुम्ही हर एक मॅच जिंकतात, त्याला तुमचो क्राऊन आणि उजवळता, फजळटा आणि फजळता. So when you have won lot of matches and you stand before somebody who has got evil spirit, when you stand there, the spirit in them can recognize what kind of crown you are wearing. केदाळा तुमच्या जिवितांत वाईट मनशाच्या विरोध तुम्ही रावतात, तेन्ना त्या व्यक्ती खेळटा तुमच्या जिविताचो मुकोट खंयच्या रितीन फजळटा म्हणून तो व्यक्ती पळोवंक शकता. Praise God. प्रेज गॉड. So when you say your crown is not shining and you say, in the name of Jesus, devil come out. जर तर आम्ही चिंता तुझो क्राऊन काय फरजळना, त्या तुका नाव सांगता जेजूच्या नावान सैताना भायर ये.
the devil in that man is saying, I will not come. ते असलो मनीस सैतान म्हणटा ताच्या भितर असलो सैतान म्हणटा हांव येना. So he'll ask, why? कित्याक येना भायर? You have to come. तू येजेस. In the name of Jesus, come out. इन द नेम ऑफ जेजूच्या नावान तू भायर येजे. The devil says, just shut up. You and I are in the same team. Why can I? कित्याक म्हळ्यार हांव येना, तू आनी हांव एकच टिमार आसा. So only those who pass the test, जो व्यक्ती एक पंद्याट पास जाता only their crown starts shining. तांचे मुकुट मात पर जळटा. And now when they open their mouth, केन्ना ते व्यक्ती तोंड उक्ते करतात they have authority over Satan and all his works. ते दळा ता सर सैतानाची हर एक अधिकार आणि सर वाईट कामां नासतात. So what about a person who is very, very intelligent, तर एक व्यक्ती मस्त जाणवायचो आसा म्हणजे त्या but is not a doer of the word? जर देवाचे उतार कितें सांगता ते करिना, Will the devil submit to him? तो सैतान ताका काल जाता कितें ना. So in the kingdom of God, do you need to be smart? देवाच्या राजान तुम्ही स्मार्ट आसाचे की बुद्धिवंत आसाचे की What do you need to do? कितें जाय खंयचे गरजेचें? You should be obedient to the word of God. तुम्ही देवाच्या उतराक विधेय जावचे व्यक्ती जावन And आसा. obedient with your power or God's power? तुमच्या शक्तीन देवाच्या उतराक विधेय जावचे की देवाच्या शक्तीन देवाच्या उतराक विधेय जायचे. So has God promised to every one of us crown of life, which God has promised to them that love Him? तो सेम होत रे. ताची वरवणी जाता आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिवीत असो मुकुट तो जोडतलो. Excuse me, Baba. There is something uneasiness going in your body. तुझ्या कुडींत खाले की एक अनइझीनेस या जाता बरी तुका बघता. You said, I have repented. तुवें सांगले हांवें रिपेंट जालें, तुजें मन परिवर्तन केलें, चिंता Now बदलिली. see what happens. You said you are repented. तुवें सांगले म्हणजे चिंता हांवें बदलिला, Lord, I have forgiven everybody. हांवें रियेकल्या बक्षिले. Now are you disqualified? आतां तूं डिस्क्वॉलिफायड जाले की Now you have passed the test. तुवें आतां काले गेले एक टेस्ट पास केले. According to this, are you supposed to receive the crown of life? या उतरा प्रमाणे तुका जिविताचो मुकुट मेळटा की. Now with this crown of life, do you have authority over that pain? या जिविताच्या मुकुट तुजे वयर आसले वरवीं तुज्या काही समस्या जाता ताचे वयर तुका अधिकार आसा की. So close your eyes तुजे दोळे धांप and say this, Lord Jesus, I thank you for teaching me the truth. All this time, I wanted justice, I want to justice. I wanted revenge, I want to revenge. and I wanted to see I want to see evil in other people's life. in others people. All those who hurt me, All those who hurt me, I never forgive them. I never forgive them. But today I realized But today I realize how much I was wrong. how much I was wrong. With the love that you have given me, Lord, with the forgiveness that you have given me, forgive us with right now, right now. I ask for your mercy I ask for mercy. and I choose I choose to forgive everyone, to forgive everyone. absolutely everyone. Absolutely everyone. And I bless them And bless them all. all. And just as I've done that, And just I done that. I too receive forgiveness I to receive forgiveness from you, Heavenly Father. to Heavenly Father. I receive the crown of life I receive the crown of life. and I receive my healing I receive my healing and my miracle and my miracle in the name of in the Jesus. name of Jesus. My body is completely healed. My body is completely healed. I'm completely recovered I am completely recovered. and I am set free. I am set free. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. All pain, All pain, all uneasiness all uneasiness in my body in my body is completely uprooted is completely uprooted out of my body out of my body in the name of in the Jesus. name of Jesus. And I have And I have complete healing, complete healing, complete deliverance complete deliverance in Jesus' in name. Jesus' name. Amen. 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 Now, how are you? It's still there. I can't feel anything, but But again, your butt is very, very difficult, but I can't feel anything, but now again and again as you are listening, keep thanking God. Thank you for teaching me practically
when I choose to forgive, every pain is gone, even the back pain is gone. It's been 2 months for the back pain. But I now, fell down. now, For a retreat, I fell down. so now where it is? check stand. Yeah, Side. slide, okay. Close your eyes again and say, Lord Jesus, Lord Jesus, search me now. search me now. I'm not praying for healing, I'm not praying for healing, but I want to clear my but I want to clear my wrong relationships wrong relationships with sin, with sin, especially especially unforgiveness. unforgiveness. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I rebuke that spirit of unforgiveness I rebuke the spirit of unforgiveness and I receive your spirit of love. and I receive the spirit of love. I receive you, Jesus. I receive you, Jesus. I receive you, Holy Spirit. I receive you, Holy Spirit. You are a spirit of love. You are a spirit of You are a love. spirit of holiness. You are a spirit of You are a holiness. spirit of fire. You are a spirit of fire. Burn everything Burn everything that is not of your kingdom. that is not of your kingdom. And I believe, And I believe, as I confess these words as I confess this word, and believe these words I believe this word in my heart, in my heart, I have received I will see a supernatural miracle. supernatural miracle. Creative miracle has taken place. Greater miracle has taken place. And all my bones are aligned now. All the bones are aligned now, And all the pain and all the pain from my body from my body is completely gone. is completely gone. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Now check. But No, brother, it's gone. It has gone slightly. It was hurting me since long. That's why I was sleeping on the bed most of the time. so now you are sitting most of the time. Sleeping, and I did not want to come for the retreat also because of my back pain. But I wanted to obey your word because 13 years back I met you, and till today I don't have specs. When you prayed over my eyesight, 13 years back, that will be there on your YouTube. Afterwards, what happened? I was 14-year-old that time. Praise God. So you experienced all that. But, Yes. But Sira. Praise God. It's not the healing that I'm interested in. तो हांव काल पेकोवण्याच्या विशयांत Yes, ताका संतोष ना. I'm not interested in the healing more. I'm interested in your life more. ताका Amen. तुज्या Yes, भलायकेच्या की चड तुजें जिवीत बरें जालें ताका पळोवंक जाय. I'm interested that you get out of unforgiveness permanently. Yes, तुज्या brother. जिवितांत ना बोगसणें कंप्लीट भायर गेल्लें पळोवंक जाय. And I want you to walk in love and forgiveness. तुवें मोगान आनी बोगसणेचें जिवीत आपणावंक जाय. So, all this time, were you receiving the crown of life? No, I was not. Today I received. And not only you received, that back pain also is gone. Yes, Praise brother. God. 2 months, 2 months. So, you were asking questions before the tea. तुवें टीच्या पयले क्वेश्चन विचारलें. I'm not against questions. तुवें विचारल्याक हांव ताका विरोध ना. I gave you the answers. हांवें तुका जवाब दिल्या. But there was one thing. पूण But, एक विशय आसा. but, बट but, पूण now what you experienced, I can never experience with whatever I tell you. तुज्या जिवितांत कितें अनुभव केला म्हाका गोत्तू ना. रायट. I can speak words to you. हांव तुका खाली उतरां हांव सांगता. But that anointing that came and that destroyed that pain right now, केदळा I cannot do that. उतर हांवें सांगलें ते उतरां नासली सकत ते अभिषेक तुजे ते असले दूख ताणें काडले The preacher काडले. can give you knowledge, हांवें तुका खाली देवाच्या उतराची समजोणी दिवची. but I cannot give you the anointing. हांवें तुका अभिषेक दिवंक जायना. It is your belief केदळा तूं सत म्हणटाय on that knowledge, त्या समजोणेक anointing flows, तेदळा तुका ते अभिषेक येता. and it is all gone. आता एक संपूर्ण ते Amen. गेले. Now you are feeling some tickling experience on your spine. How did you come to know? बट ते सांगता तुका कशें कळलें. I want to tell you again and again. हांव तुका परत सांगता. When you walk in love, केदळा तूं देवाच्या मोगान चलताय. your spiritual ears become clear, तेदळा तुजे आत्मीक कान उक्ते जातात. and you are able to experience
the voice of God. केदळा उक्ते जाता त्याला देवाचो थळ तुका आयकूंक कळटा जाता And that is what changes your life. ते तुझे जिवीत बदलायता. Clear? Yes, brother. So Praise let's God. go 13. 13 You know, you did not want to come to the retreat, and I was looking all around and I did not see you. Then I Georgie tried to phone you, and phone bell is ringing, but you're not picking up. तुवें हांवें रिट्रीट घेता हांवें तुका पळोवना मागीर स्लोली Phone is ringing, फोन रिंग जाले but जॉनीचे you're not picking up. तेन्ना तुवें फोन रिंग काडूं नाय. I saw you only one day before. हांवें तुका एका दिसा पयले पळयलें. I don't know you. म्हाका तुजी वळख ना. But when you gave me the number, केन्ना तुवें तुजे नंबर दिले I asked you at 1:30 at night, हांवें राती 1:30 वरां विचारले Yes. are you awake? तूं जागी आसाय. And I sent you some teachings. हांवें तुका शिकोवन धाडली. Yes, brother. You began to listen. तुवें आयकूंक सुरू केली. When I saw that this girl is listening to the word of God, हांवें पळयले हे चेडू आयकूंक तुवें सुरू केले देवाचे उतार. I called you for the retreat. तेन्ना हांवें तुका ह्या रितीरेक आपोवणें दिलें. What happens when you have brought somebody along with you? जर तर तुमी तुमच्या सांगात आसले हांगा आपोवन हाडल्यार Okay. And when you call up, the ringtone is there, you are not to be seen. तुमी कॉल करतना तांणी रिसीव करना जाल्यार What do you think will come to my mind? तुमच्या मतीर खाले येता. तुमी कोणाक रेतीरेक आपयला पूण तुमी कॉल करतात कॉल करतना तांणी रिसीव करना जाल्यार तुमच्या मनांत कितें भोगता. Georgie said she's sleeping. जॉर्जी Anisha's husband said she's sleeping in the dormitory. जॉर्जन म्हणले ती डॉमेंट्रीर न्हिदला म्हणून. I said, good if she's sleeping, but is she breathing? ते बरें जालें ते न्हिदला ताका श्वास आसा. See, there are certain things that have happened. आमच्या जिवितांत थोड्यो संगत्यो जातात. बिल किसके नाम पे फटेगा? बिल कोणा वयर पडटा. Correct? He said What- she's breathing. ते खुशी जाली ती उस्वास काडनासले. So I sent Anisha त्या देखून अनिशाक धाडले ब्रदरान. and I said she must not miss this class. Bring her anyhow. त्या चेडवाक हे क्लास मिस जावंक सोडिनाका ताका हांगा हाडणे. Now you came from to the class. तू ह्या क्लासीक आयले. Are you sleeping or sitting? आता तू Sitting. न्हिदलाय की बसलाय. How long you are sitting? कितलो वेळ जावन तू बसून आसाय. 12:30. 12:30 जावन 12. So many hours. Yes. जायते घंटे तू बसून आसाय. Normally with your back pain you can sit. नॉर्मल तुझे पेन आसतना अशें बसून आसले. I was not even eating because of the back pain, only sleeping. Okay. Now my question is, now you sat down, no? Yeah. You are not eating. आता तू बसून आसाय आता जेवण करना नाही. But were you eating with your ears? केदाळा तू खाणा जावन खाताय. Are you eating from your ears? Yes, तू brother. तुझ्या खाणा जावन खाताय. What food are you eating? Spiritual food. Now did that change your mind? Yes, totally. Totally. आत्मिक खाण तुवें केले तुझ्या खाणा मुखांद्र आता तुझे बदलावन आयली. Now did you get repentance? Yes. तू तुझे मन तुवें परिवर्तन केले. By faith have you forgiven? तू Yes. भावार्थान हरी एकल्यांक तुवें बक्षिले. Now you are walking in the spirit and you shall not fulfill the desires of your flesh. Amen. आता तू आत्म्या प्रमाणे जीवन आसाय त्या देखून तुझ्या रक्तमासाच्या वंदोनी तू दादोशी करूंक शकनाय. Clear? समजले. Hello everybody, clear? तुमकां हरी एकल्या समजले. प्रेज गॉड. So only when you make a decision of walking in the spirit, केन्ना तुम्ही आत्म्या प्रमाणे जियोंक सुरू करतात निर्धार घेतात then only you will see that you are no longer running after the lust, but you are running after the spirit. तेन्ना मात तुम्ही तुमच्या रक्ताच्या वंदर जियेन असताना आत्म्या प्रमाणे जियोंक जाता. Okay, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempts he any man. ओके. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हूण म्हणा नये. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. 13. Can you see that God cannot be tempted? ते पळय लागी देव कोणाक ताळणी दिना म्हूण बरें लागी. So was Jesus tempted? पूण जेजूक ताळणी आयलो गी. No. Was Jesus tempted? जेजूक ताळणी आयल्यो. Satan did not tempt him.
He tried. but he सैतानान ताका ताळण्यो दिल्यो I did not say did Jesus fall, didn't. No. but he was tempted. Yes. हांव सांगू ना जेजू ताळण्यांत पडलो म्हणून पूण ताकाय ताळणी आयली So, did Jesus fight Satan as man or as God? सैतान जेजू सैतानाक विरोध देव जावन झुजलो की मनशा As रुपान man. झुजलो Man. Because if he fights against Satan as God, is disqualified. Yeah. वी फाईट If he fights Satan as God, then he is disqualified. आमी ताळणी येताना Amine, Jesus. जेजू सॉरी ताळणी. जेजू देवपणार झुजलो तर ताळणी येताना तो डिस्क्वॉलिफाईड जातो Because the battle has to be a man. कित्याक म्हळ्यार झुजू मनशाचे जावन आसा Adam fell into temptation as man. कित्याक आदाम मनीस जावन ताळणेक सांपडलो So God needs another man to fight against temptation into obedience. त्या देखून देवान मनशानच ती ताळणेक जायतोरी जे असले त्या देखून देवान जेजूक मनशा रुपास ह्या संसाराक धाडलो So Jesus emptied his glory of God and came down as man. त्या देखून जेजून ताची सगळी संपूर्णता सोडून ह्या संसाराक तो म्हज्यानी तुज्या बरी मनीस जावन आयलो And he was baptized with the Holy Spirit. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे पवित्र स्थान घेतलो And that's why now he's fighting the battle through the Holy Spirit. त्या देखून तो पवित्र आत्म्या मुखांतर ते झुजून आसा झुजला Clear? क्लियर समजले Everybody clear? Yes, brother. समजले की Now let's see 14. आता 14 पळया बगर हर एक व्यक्तीक आपली सुवडण्यो ताळण्यो आडतात परतन read कर. बगर बगर हर एक व्यक्तीक हर एक व्यक्तीक हा. आपल्यो सुवडण्यो ताळण्यो आडतात So who ताका tempts you? उलयतात Hold on. Who tempts you? ताचे सुवडण्यो Hello, आमकां who कोण tempts you? उलयता Huh? आमकां कोण बुलयता आमकां कोण ताळणी So हाडटा can a person be tempted in an area where he doesn't have a desire? जर तर एका व्यक्तीक त्या विशयांत एक आसक्त ना जाल्यार त्या समस्यांत तो पडोवंक सादी आसा की त्या ताळण्यांत आशा ना जाल्यार So the next time you are tempted, remember there's a desire there, and in that area the devil will tempt you. अनेक फावटी तुमकां ताळण्यांत उडास रावता त्या एरियान तुमकां आशा आसल्या वरवीं तुमी ताळण्यांक सांपड नासात So can you blame somebody for your temptation? कोणाय की हेरांक हांव ताळणें पडटना दुसरूंक जाता की It is your own desire. कित्याक म्हजे थंय ती आशा आसल्या वरवीं हांव ताळण्यांक सांपड नासा Do you drink? तूं पियेताय उदक Don't make her nervous. Yeah. Have you ever tried? Okay, let's say somebody has never tried. तू पिवंक काही म्हणे ट्राय केलाय पहिले हां ट्राय कर Okay, supposing somebody hates, literally hates, and doesn't even want to smell it. जर एक व्यक्ती असा ताका पिवण म्हळ्यार तो पयस कंटाळता कंटाळता Kandalva. कंटाळता So, pormolina. ताका पुरमोली ताका पळोवं नाका Will Satan try to tempt him in that area? त्या मनशाक सैतानान वचून ताळण्यो टेम्प्ट करूंक जाता की ताका So, every time you are tempted in any area, That- it is only because that seed is inside you. उडास तर या त्या देखून केदाळ हांव ताळणेक सांपडटा जाल्यार ते म्हजे भितर ती बी आसल्या वरवीं ती आशा आसल्या वरवीं हांव ताळणेक सांपडटा So, can you blame the devil? त्या देखून आमी सैतानाक दुसूंक जाता So, first thing is, he is tempted when he is drawn away. सो 14 नो First point, Bagar- first point, write down, drawn away. ड्रॉन मीन्स One note. वय बगार हर एक व्यक्ती आपल्यो सुवडण्यो ताळण्यो आडतात First point, write tempted. पहिले पॉइंट बरया Write down Talnyo. first point, tempted. टेम्प्टेड Tempted Talnyo. means having a thought of evil. ताळण्यो म्हळ्यार एक वायट Chinna. चिंता जावन आसा First. पहिले Second, drawn away. दुसरे जावन आसा ड्रॉन अवे म्हळ्यार आमकां ओडणी. पयस व्हरता Only. ओडण्यो Second point is drawn away means multiple thoughts. म्हळ्यार जायती चिंताप एक चिंताप न्ही जायते चिंताप So once you got a thought on
particular subject, on that same topic there are now multiple thoughts. कसे एक संगतेवर एक चिंता पहिले पण परत काढलं तर त्याच संगतेवर जायत्यो चिंता पेतात. Third one is lust. थर्ड वन जाऊन असा लस्ट या काय म्हणतात अभिलाषा. This time the thoughts have destroyed your willpower. या वेळेला काय जाता आमचे थॉट्स आमची सकत नाश करता विल पॉवर. Destroyed the willpower. Fourth is enticed. फोर्थ जाऊन असा Enticed. म्हणल्यार काय म्हणतात Enticed म्हणल्यार आता एकलो मनशाक सोरो पिवची आशा आसा तर तेजो विल पॉवर बंद जालें. आता तो बसून बसून चिंता कशें हांवें वसाचें. आता तूं म्हज्या फॅक्टरीन तो काम करताय 6 वरां म्हाका वसूंक आसा 4 वरांतल्यान सुरू जाता एंटायसिंग. 5 वरां सुरू फोन येता तेच्याच इश्टाचो सांगता तुजी बायल सकयल पडली तिका हॉस्पिटलाक व्हेला तर यो येवन सांगता म्हजे बायलेक हॉस्पिटलाक व्हेला म्हाका धांवूंक जाय एमर्जन्सीक. सत्तू बायल गेल्या काल्या एका आड्ड्याक वचूंक जाय. पियो ताची आशा आकर्षित जाता ओढण्याक आकर्षित. आकर्षिक इज वेन योर विल पॉवर इज गॉन. तुझी Now you are स्वासक्ती गेल्या actually designing how to go and finish that sin. म्हणजे ते असले विल पॉवर गेल्यावरवी आता तिका भितर ती ओढणी आशा असल्यावरी आता वचून हांव कशें परत ते हांव म्हजी आशा बगयता. Start was what? स्टार्टिंगार इल्ले 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 खाणगे म्हण दितात नाका 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 म्हणटा स्मेली जायना ताका परमोळू मारिले इल्ले साकता बोटार. आशा सुरू झाली. आता काले जाले ताका आशा सुरू जाली रूस मेळ्ळी. Now conception. See that lust has conceived. लस्ट त्या वेळा काले जाले लस्ट ताची अभिलाषा परत उत्पत्ती झाली चड झाली. You have 2 children, no? You have 2 children, no? Not married. Sorry. You got 2 children. तुका दुगा भुरगीं न्ही. पहिले दिसा भुरगीं जाली तुका गुत्ता. तुका पयले पटी भुरगे जाताना कळीत Conception, conception. कन्झप्शन गर्भ फस्ट जाताना कळीत असले की तुका खाले म्हणते फस्ट खंयच्या दिसा कन्सेप्शन जालें तुका गुत्तू ना. तुका गुत्तू ना. यू डोंट नो. Nobody knows. Nobody knows the time of conception. कोणाय की कळीत ना पयले पटी तांणी गर्भ जाताना कळीत आसाना. 1 महिनो जालो. 1 महिनो जालो केले. Some symptoms have come. थोडी सिमटम पळोवंक मेळ्ळी तुमकां सायन. The same it is with sin. त्याच रितीन पाताकी जावन आसा. The moment I have decided to go and do it, केदळा हांव डिसिजन करता ते वचून करूंक conception has taken place. ते म्हणजे ते गर्भ काय म्हणतात ओढण्यो सुरू जातात The moment I've opened the door and got into action, हांव केदळा हांव ते बागेल उक्ते करता आनी खाऱ्या रुपाक घालता. now I cannot go and stop my action because now it has been taken over by the enemy. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना म्हणजे हांव एक्शन वचून रावोंक जायना कित्याक ऑलरेडी एनिमीन म्हाका कॅप्चर करून जाला. Now I become a slave. तेदळ हांव कितें जालो तसो तो गुलाम जालो. Now I will actually go and finish that sin and that desire that I have. केदळ म्हाका काल येता ते वचून म्हाका खरीत येत हांव वचून ते करता आनी फिनिश संपयता. Once I finished, एका जालें ते कर्म जालें मुक्त जालें. after 9 months what do you get? ताच्या उपरांत 9 महिन्या उपरांत कितें जाता. Baby. In the same way, when we are going on unforgiveness, bitterness, jealousy, this, that, you get babies after babies coming from the kingdom of darkness, bringing destruction after destruction in your life. त्याच रितीन कशें 9 महिन्या उपरांत एक भुरगें जल्माता त्याच रीत आमचे ते बिटरनेस कांतवणी या कोर्सान या नाबोकसाणे असल्यार आमी जायत्या भुरग्यांक आमी जल्म दिता. Now she is not married. ओके तिका जर जाऊ ना So there is no conception तिका ते गर्भेसावचे ना in the physical. फिजिकल रितीन ना साध्य. Spiritual, jabardast conception every day. पूण आत्मीक रितीन तिका गर्भेसावचे अवकाश मस्तो आसा.
conception of sin. गर्भे सवेत पत्काग The same category you can get conceived with holiness. पवित्रपणाने तुम्ही गर्भे जाऊं जाता The procedure is the same. The process is the same. प्रोसेस दोनाय की सेम जाऊन आसा In one, the result is death. पूण एकाचे फलितांश मरण जाऊन आसा In another one, the result is life. अनेकाचे रिझल्ट जीवी जाऊन आसा. She's married. यू मॅरिड शी मॅरिड तू काजो जालाय Maka is right. हा? ना, तू काजो जालाय जास्त Okay, she's married. शी मॅरिड तू काजो जालाय And she was conceived with pain in the back. तुवे त्या दुखीक कन्सिव्ड गर्भ दिलाय Correct? तुझ्या पाठी. Now she had all the questions and questions and questions and questions, and the understanding was wrong. आता कितें जालें क्वेश्चन इसान 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 तिका आतां काले मेळ्ळे देवाच्या उतराची समजून अंडरस्टँडींग मेळ्ळें. So now, when she made a decision to repent, केदार ती आता डिसिजन निर्धार करून घेता हांवें आतां पश्चाताप करचे म्हणजे चिंताप आतां हांवें बदलीचे. she's asking God, please forgive me. ती देवा लागीं मागता देवा म्हाका बक्षी. Right now, in front of everybody, तिने सट्टा मुखार the Lord did a abortion operation right in front. हर एक आतां तुमी पळयलें जना मुखार काले दिले तिचे दुखीचे एबॉर्शन जाले या ऑपरेशन जाले. Yes. That baby which was growing and was going to bring more disaster Yes. got aborted before the process got completed. Amen. Yes. कितें ते भुरगे जायते आनीक समस्या करी जे आसले ताच्या पयलेच काले एबॉर्ट जाले आतां तिका त्या समस्येतून तिका सुटका मेळ्ळी. Now, when it is finished, it brings forth death. In the same way, when this surgery is finished, and she has turned from unforgiveness to forgiveness, Amen. what has she brought forth? Life. Life. केदार तिने अनफॉर्गिवनेस हरी एक पत्कादान पयस केले ताका खाले जाले ताचे फळ जावन तिने आता जीवित जोडले. Praise God. Amen. Now, Amen. do you get this by praying, somebody praying over, or by repentance? Repentance. हे तुका कशें मेळ्ळें कोणे तुजेर मागले की या तुजे चिंता तुवें बदलिल्ले. Repentance. रिपेंटन्स. So, how do we get our miracle? तर आमचे काय म्हणतात अद्भुत आम्ही कशे जोडूंक जाता मिरेकल. By repenting. फर्स्ट स्टेप रिपेंटन्स. Are you pregnant? तू गर्भस्थ गी No, no, this girl who was sitting here. मिडल. Hurry, look at my age. How can I get pregnant? ते चिंता ह्या प्रेयर हांवें कशें गर्भे Who is जावचे. sitting next to you? कोण तुझ्या सांगाता बसून आसा. हा Today, when you go home, you tell your mommy, "Mommy, I'm pregnant." तू आज घरा वचून सांग मम्मी लागी हांव गर्भेस जाल्या. Pregnant with what? God's word. प्रेग्नेंट कशे देवाच्या उतरावरवी. And now that you have become pregnant, केदना आता तू देवाच्या उतरावर गर्भे जाताय. this pregnant word in you will produce the life of Christ in you. कितें तुज्या भितर आसा ताचे वरवीं गर्भ जाल्ल्या वरवीं ते उतार असल्या वरवीं ते कितें हाडटा तुज्या जिवितांत जिवीत हाडटा क्रिस्ताचे जिवीत. When there was a youth retreat, एक युथ रिट्रीट जावन असलें. all the children went home हरी एक भुरगीं घरा गेली and told their parents, आनी तांच्या वडिलांक म्हणूंक लागली, "Dad, Mom, डॅड मम्मी डॅडी I'm pregnant. I went for the youth retreat हांव and I came प्रेग्नेंट back जाल्या pregnant." हांव युथ रिट्रीट गेल्या आतां हांव प्रेग्नेंट जावन आयल्या. Thank God, not one of the mother fainted, but then they began to explain. हरी एक आवय बापाय त्या वेळार आश्चर्य जावन ना पूण तांणी काले गेले ताची समजणी दिली एक्सप्लेन केले. Because if that seed is inside, that seed has to be continuously inside to produce the baby. कित्याक तेच्या भितर ते बी असल्या वरवीं त्या बियाचे फळ आमकां पळोवंक मेळटा मुखार. Praise God. प्रेज गॉड. So let's put the slide again. ओके प्रेज गॉड. Did you get some understanding, please? आता तुमकां इल्ले मनी समजले गी समजणी मेळ्ळी गी. Yes, brother. ओके प्रेज गॉड. Will that help you? हे तुमकां उपकाराक पडटा गी काले शिकयले आज आता. So with this unforgiveness, can the devil beat you up anytime? तर हे अनफॉर्गिवनेस ना बॉक्सणे हर एक वेळार सैतान ताच्या वरी तुमकां मारूंक शकता गी. He can destroy your life anytime. ताणे तुमचे आमचे लाईफ केदनाय नाश करूंक शकता ना बॉक्सणे वरवीं. What you learn, the 7 steps, you can start with bitterness, and the end is death, destruction of family, destruction of generation, everything from that one
bitterness. बिटरनेस या कोर्सान असल्यावर आमचो नासता आमच्या कुटुंबाचे नासता हर एक आमकां वायट घडता. So what is bitterness? बिटरनेस म्हळ्यार कितें, कोर्सान म्हळ्यार कितें, When I choose केदाळ हांव निर्धार घेता not to forgive others हेरांक बोगसूंक हांव बोगसिना, for all the wrong that they have done, त्यांनी कितें म्हजे विरोध केला जाल्यार हांव तांकां बोगसिना, then I'm walking in bitterness. तेन्ना हांव म्हजे ते कोर्सान आसता. So what have you decided, Baba? I आतां already forgave, brother. Now no more bitterness? No, that's why no more questions. प्रेज गॉड, Praise God. प्रेज गॉड. त्याने ऑलरेडी तिने बोगसून जाला. So put the next slide, Baba. Please read that. One of God's greatest gift to us is Forgiveness. Now tell me, how many of us cherish this gift? It should have been one of the greatest gift of God is blessing and blessing and blessing and blessing and blessing. बोगसण एक अतिश्रेष्ठ देवाचे एक देणे जावन आसा, गिफ्ट. But which one do we always focus on? पूण आमी Blessing. आमचे फोकस खंयच्या वयर आसता, Blessing. आमचे फोकस खंयच्या वयर आसता, बोगसणे वयर आसता की Besav. ब्लेसिंग, So आशीर्वाद. let me show you some more things so that you don't get into any time into that area, okay? हांव थोड्यो जायत्यो गैरसंगती तुका सांगता, परत त्या समस्याक पडोन हाडल्या बरी. You are working in Dubai. Yes, brother. तू दुबई काम करना साई, Is that job a blessing? हे जॉब ते ब्लेसिंग आशीर्वाद गी. Big job, big salary, big place, big position. Is it a blessing? व्हडले बऱ्या जाग्यार आसाय, बऱ्या कामार आसाय, बरे सांबाळ आसा, ते आशीर्वाद गी. Let's say God gives you a new job. He is also in Dubai. He tells, come to my company. I'll give you double the salary what you got. जर तर Now, is that a blessing? Yes, brother. पहिले dirham double झाले, blessing झाले. वय ती And मग- he gives you a company car as well. हा. Blessing. Visa. Employment visa. अरे if the visa will not come, I will give you salary. वो तो पहला आएगा ना. Okay. तो कार भी दे दिया कंपनी हा, का. कार बी दे दिया, पुरा दिले तिका. घर राहून को. रावोंक एक विल्ला दिले. अरे वाह. Thank you, brother. Now all these are blessing, Baba. Yes, brother. ते सकड आशीर्वाद गी, घर काम, बरे सॅलरी, बऱ्या जाग्यार काम. That is where all people go wrong. हा, त्या देखून आम्ही जायते सूक वाटेन वचून आसा. That is not a blessing. That is the fruit of the blessing. हा, ते आशीर्वादाचे फळ जावन आसात, फळ. So what is the blessing? तर आशीर्वाद म्हळ्यार कितें, Blessing is the root. ब्लेसिंग आशीर्वाद जावन आसा मूळ. Let's say he has got nothing in life. म्हज्या जिवितान कांय आसना, Very, very poor. जायतो हांव दुबळो, But God's blessing is on him. पूण देवाचे बेसांव म्हजे वयर आसा. So now when he has got a root, केदाळ म्हजे ते मूळ आसा. wherever he goes, केतना हांव केदच्या जाग्यार गेल्यार he always has favor of God and man. देवाची सहाय, देवासोय आसा, म्हजो लोकांचो सहाय म्हजेर आसता. In no time he begins to get better and better, prosperous and prosperous and prosperous. And what is the root? Blessing. हर एक संगतीन तो प्रति संगतीन तो उन्नती जाता खंयच्या वेळ थोड्याच दिसांनी, कित्याक ताचे मूळ जावन आसा आशीर्वाद. Now I'll show you where you went wrong. हांव तुका आतां दाखयता तूं खंय चुकोवन गेल्याय म्हणून. I don't want to condemn you, हांव तुका दुससाना, but I'm showing you the wrong path that you took. कित्याक तुवें धरली सूक वाट हांव दाखयता. And once you understand this truth, केदाळ हे सत तुका कळी you जाता. will decide no matter what happens, I'll not go by that path again. केदाळ हे तुका सत कळी जाल्यार आनी मुखार हांव त्या वाट्यान येचिना म्हूण तूं निर्धार घेताय. Amen. Put that 1 Peter 3:9. 1 Peter 3:9. Is the Bible interesting? Yes. ಬೈಬಲ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Oi. Praise God. When you understand the Bible, you can play the game of chess with the devil and say, you started it, devil, I will finish it. Yes. केदाळ म्हाका बायबलाची सकत कितें म्हूण खेळटा, तेदाळ सैताना वाट हांवें चेस गेम खेळूंक जाता. त्या चेस गेमा वरी हांवें त्या सैतानाक चेकमेट करूंक जाता. Yeah, read. वायटाक वायट फारी करी नाकात, Diyat. खरी नाकात, Diyat. खरी नाकात. What was your definition? पयले आल्लो तें दिवपाचें, Okay. आतां न्हू. अकमानाक अकमान फाटी दिवचे प्रास, आशीर्वाद फाटी दिया. अकमानाक हस्बंडाला चला आशीर्वाद देता, पण सासूमाईन त्या चांगलं राहून बंद हस्बंड मुजो नाही.
सासूबाई मुजी आहे काजळ कोण आवटू झाला दुवे उठ हजबंड आवटू करेक्ट आम्ही दोन्ही एक सासूबाई बेतर किती येता सासूबाई सांगता आपण पूत कोणाचो तर पूत काले झालो ढोलकी एका साईडीन आवय एका साईडीन बाई वाईटाक वाईट फारी करी नाकात आत्मानाक आत्मान पाटी दिवचे प्रास आशीर्वाद पाटी दिया अशे कर्ण आशीर्वाद जोडूंक देवान तुमका आपोवणे दिला यू आर अ क्रिश्चन वय तर तुझे आपण घाले वाईटाक वाईट फारी करू नसो आणि आशीर्वाद दिजे पाटी अपमान करतल्यांक तर तू क्रिस्तांव वय तो खोरीच करून किती भोवते पुरीस घालना होता का जिजू म्हणजे नाजाल्या गाडीचे फाटल्यान स्टिकर असतात जेजूचे नाजाल्या मुखार रोजरी असता हॅव यू सीन वय 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 तुम्ही Cars. पळयला गाडयेर कुरीस असता कोंत असता या पाटीर स्टिकर असता जिजूचे जीसस लव्स जीजस लव्स यू वन डे लाईक दॅट हॅपन एक दीस अशें घडलें गाडी इल्लीशी टच झाली गाडी इल्ले वचून टच जाली लागली द पुलिसमॅन केम पोलीस आयलो बिकॉज लॉट ऑफ मस्तू ते उलोवणे पुरो जाले पोलीस आयले पुरो जाम जाला सो द पुलीस कॉट दिस मॅन ते पोलिसान खाले गेले त्या व्यक्तीक धरलो did not ask him one question. एक ताका सवाल करिनासतना ताका धरलो Straight police station and jail and घालचो. पोलीस स्टेशन धरलो मात्र नाही ताका वचून जेलांत घालो He is more angry. त्याला ताका आनीक चड राग आयलो After 3 hours that same policeman came 3 घंटे उपरांत तसो पोलीस आयलो and told him, please forgive me, I mistook your identity. सॉरी म्हाका तुजी वळख सारकें मेळ्ळें नासतना हें मिस अंडरस्टँडींग जावन अशें जाला So he said, why did you put me in the prison? तर तुवें म्हाका कित्याक जेलांत घाले He said, very simple, I thought this is a stolen car. हांवें चिंतलें हे ते चोरी केल्ले कार जावन आसा How can you call this car is stolen? तुका कशें कळलें हे चोरी केल्ले गाडी I'm म्हणून a thief or what? हांव काय सोरा बरी दिसता की हांव सोरगी No, not like that. तशें न्ही Behind the car, Jesus loves you. तुज्या कारांत फाटल्यान बरयला जिजू तुमचो मोग करता In front there is rosary. मुखार एक कोंत आसा If this car was yours, तर हे कार तुजे तर then you won't be talking like this. It should be some thief who has stolen because he doesn't understand what is there in the car. That's why I took you. कित्याक म्हळ्यार हे आसले वरवीं तूं अशे रिती उलयता म्हूण चिंतू ना त्या देखून तूं सोर म्हूण हांवें तुका धरले जर तर तो आसलो व्यक्ती जाल्यार स्टिकर गेले कोंत आसलो जाल्यार तो त्या रितीन करिनाटलो Praise God. That's why you see in the traffic where there is rosary and sticker, those people will never shout. त्या देखून ट्रॅफिकार स्टिकर आनी कोंत असले गाडी पळयतना तुमी शॉक जायनाकात कित्याक तो क्रिस्तांव न्ही कित्याक तो क्रिस्तांव ही आतां कित्याक शांत जाली तुमी आतां कित्याक शॉक जाल्यात कळ्ळें ती सांगता सेम आमच्या गाडीक स्टिकर लायला प्रेज गॉड Can that happen? ऐसे जावंक साध्य आसा की So what is he saying in Konkani? वाईटाक वाईट फारी करी नाका आणि अकमाना बदलाक आशीर्वाद पाटी दिया मागीर अशें करून देवान तुमकां आशीर्वाद जोडूंक आपोवणे दिला तुमच्या आपोवणे घाले What is your calling? वाईटाक वाईट तुमचे आपोवणे घाले तर देवान आपयला न्ही काले कधी आपयला पाटले सगळे सांगतात पहिलेच्या सांगिनात वाईटाक वाईट कर नाका पहिले स्टेप वाईटाक वाईट करनो जो तुम्ही अपमान आम्ही कोणी आमकां अपमान केला आम्ही अपमान फाटी करनो जो मागीर ताच्या बदलाक तांकां आशीर्वाद आमी दिजे मागीर त्या देखून देवान आमकां आपोवणे दिला इंग्लिशान काय बरं दॅट यू शूड इनहेरिट अ ब्लेसिंग इंग्लिशार बरयला यू शूड इनहेरिट हे ब्लेसिंग इनहेरिट मुला घाले इनहेरिट म्हळ्यार दायजी दायजी दायज आमचे दायज आशीर्वाद तर आम्ही दायज की आम्ही दायजी गी मेहनत करू असा आम्ही मेहनत करना साव कशी झाली
कशे तुम्ही दाईजी जाल्यात Huh? Jesus patita now. जेजूचे Sang. हा. तर कोणी तुझ्या आयली लपडा करू. Suppose if somebody came to do some lapda हा, तुझे सांगत येऊन कोणी एक समस्या प्रॉब्लेम गेले लबडा and it is not your mistake. ते तुझे ते मिस्टेक ना समस्या ना तुझे मुस्तू नुकसान केलंय. पूण तुका मस्त त्याने नुकसान केलंय Now what will you do? तेन्ना तू कितें करताय So if you became bejar, that means you are hurt. हा, जर तर तुका बेजार जाल्यार तुका हर्ट जाले या तुका दुखले So भितर you are in the category of prison called bitterness तेन्ना तू काले जाताय त्या कोर्सान म्हणल्या ते बंदनेंत पडटाय because you did not forgive. कित्याक तुवें ते बोक्साणे दिवं नाय But if you forgive, पूण तुवें बोक्षिल्यार now you became an heir of heaven. ते दाडा तू सर्गागची हेरो हेरो हेर वरे नाही रे बाबा हेर बोला रे. हेर आहे सॉरी हेर त्याची दाईजी त्याला सर्किनची जायची तू दाईजी जाताय Praise God. Praise Now God. did Joseph from a slave became a governor of Egypt? गुलाम जावन असलो जुजे इजिप्त जसो गव्हर्नर जालो की Now Yes, brother. did he pray a lot? ताने चड मागणे केले की No. When it was wrong things done to him, did he respond with good or evil for evil? ताका ताच्या जिवितांत एक वाईट घडीत संगत्यो जाताना ताने बऱ्यांत ते जैतवेले की वाईट केल जैतवेले Good. तर त्याची फ्लाईट टेक ऑफ झाली. तर ताची फ्लाईट टेकअप झाली की अरे भाऊ टेक ऑफ झाली. What if he had to be bitter? जर तर ताची ते भितर कोटसाण असली तर किती जाते Flight will take off. फ्लाईट सट्टा की So how many of us our engine fail? कितले जणांचे आमचे इंजिन फेल झाला So the next time something wrong happens to you where you are not the cause, it is time for you to fly like an eagle only if you choose to forgive those people. केन्ना अनेक नेक्स्ट टाइम तुमच्या जिवितांत कितेंय वाईट जाता जर त्या वाईटाक तुम्ही कारण नाही असताना त्या वेळार तुम्ही बोक्साणे दिता जाल्यार तुम्ही खंयच्या वाट्यार असतात सर्गींच्या वाटेर So how many blessings have you lost? आमच्या जिवितांत कितले आमी आशीर्वादा उगडयल्या So did Joseph have any certificates or anything? जोसफा सांगता कितें सर्टिफिकेट काय असली की But did he have the anointing of blessing? पूण ताचे ते अभिषेक असलो की आशीर्वाद असो So he got promotion. त्या देखून ताका प्रमोशन मेळ्ळें He became a governor. त्या देखून तो गव्हर्नर जालो Now when his brothers came, तेन्ना ताचे भाव फाटी आयले now is he saying, हर कुत्ते का दिन आता है. ताने कांय तांचे विरोध कांय उलयलो की हर एकल्याक दीस येता अरे क्या पैटॅक. हर एका पेटाक दीस येता म्हणले की तशें म्हणले की आमी जाल्यार Did he forgive his brothers? ताणे तांच्या भावांक बक्षिले की How do you know? कशें तुमकां कळ्ळें जालें Because he gave them a land in Egypt to stay, and that land is called Goshen, and Goshen is the most top level fertile land in Egypt, and he gave them the best to his brothers. कशें म्हणल्यार ताणें ताच्या भावाक ताजी इजिप्तांत गोशान म्हणल्यार जाग्यार एक जागो दिलो तो एक भोव ओर्तो आनी बरो जागो जावन आसलो त्याशें तांकां कळ्ळी जालें त्या भावांक ताणें बक्षिला म्हणून ताच्या करण्या वरवीं What will we give? आमी कितें दिता The best or the leftovers? आमी बऱ्यांतले बरें दिता की उरले दिता One day I went to Colombo. I used to go every month. I used to go to Sri Lanka. श्रीलंका एक वर्ष ब्रदर श्रीलंका कोलंबो येतालो That year there was a flood, त्या वर्सा ते एक प्रवाह आयलो and I was in Colombo. त्या वेळार कोलंबोर आसलो So I told them I'm coming to Colombo for so many years. हांव हांगा जायते वर्सां जावन कोलंबोक येवन आसा I have never asked you for any love offering.
हांवें हांगा येवन कोणाय सांगात हांवें काणी कांय काणगो ना But tomorrow I'm going to ask for love offering. हांव फाल्यांच्या दिसा तुमच्या जावन मोगाची काणीक हांव काण घेता And that love offering which I'm going to ask you is not money, ते मोगाची काणीक पयशे आसचे नात but you can bring ration, you can bring clothes, whatever you can bring because there are so many people whose houses are destroyed, and we will not give to an institute, but our team members will see to it that it is gone to the correct people. आं, तुमी खालेय खंयच्योय बऱ्यो वस्तू दिसपट्ट्यो ग्रासाक आसच्यो बऱ्यो वस्तू जावी ते खाले आडी येता पूण आमी ते इन्स्टिट्यूशन दिवचे ना पूण ज्या ज्या व्यक्तीक खण्याक हर व्यक्तीक आमी वचून दितले हांव So the next day, solid, pura, it was full. पूण नेक्स्ट दीस पळयतना हर एक गाडी फुल्ल जाला जागो So I was also tempted. India wala na. आं, ताका ब्रदरा पळोवन एक टेम्प्ट जाले ताळणी आयल्यो पळयतना आशा जाली I'm from India. देखून हांव इंडिया सोने So I wanted to see what is there in the bag. हांवें पळोवंक आशा जाली खाले आसतले म्हणून बॅगार So I opened the first bag, हांवें पयले बॅग उक्ते केले clothes. पळयतना वस्तूर Second bag, दुसरे बॅग clothes. पळयतना वस्तूर Third bag, तिसरे बॅग clothes. तांतूनी वस्तूर Tell me what was the difference between their bag and our bag? काले आमच्या बॅगार आनी सॉरी वस्तू काले आयकना समा आमच्या बॅगार आनी तांच्यार काले डिफरन्स What did you say? काले आसता आमच्या बॅगार आनी तांच्या काले आसूंक बरो डिफरन्स काले आम्ही इंडियाची रे. अरे आम्ही इंडियाची रे. आमी इंडियाची मू आमचे बॅग कंचे असता? आमच्या बॅगार काले आसता बरे वस्तूर आसता की पोरणे नो फिट नाही होते. बिट हांगा एक बुताव If you want, you go and ask the nuns who are running the orphanage. What clothes will come there? तुम्ही वचून जाय जाल्यार आसा मागीर सारा खंयची तराची वस्ताय घेता म्हण Then I said, how come you all are giving all new clothes? ब्रदराक अशें जालें कशें तुमी हे पुरो नवे नवे वस्तू हाडनायल्यात I said, you all are our neighbors, men. तुम्ही सकट एकामेका शेजारी जावन अरे आमचे नेबर नाही इंडियाची. आमचे आम्ही भारत तुम्ही आमचे नेबर जावन आसा आम्ही भारत महान आहे. आमचे भारत महान But in our country, when we give पोरने. पूण आमच्या कंट्रीन आमी पोरणे दिता कभी कभी कबट साफ करने के लिए देता है. एक एक पटी एक खाली करी हांव दिता कबाट पुरा वजे जाता म्हूण Then I said, now I understand why in India there is trouble. त्या देखून म्हाका आतां कळ्ळी जाल्यार इंडिया कित्याक इतले समस्या प्रॉब्लेम When you give purana mal, केदाळ तूं पोरणे दिताय you get purana mal. तुका पुराणा मालत मेळटा पोरनेत मेळटा That is why, especially when there is a retreat, no. त्या देखून केदाळ ही रेतीर पुरा जाता ना पळय So those who are in the kitchen, I tell them, त्या देखून हांव किचनार आसल्यार सांगता अंदर कंजूसी किया ना, कित्याक जर तर तुमी हांगा सुरवात केले तू तो कंजूसी किया, तुवें सुरवात केली पूरा रिट्रीट का बैंड बजाएगा. तू पुरा रितीराची पुरा नाश करताय कंजूस. कंजूस सुराती Ask your neighbor, एकामेका इसारा तुमच्या बरे दिते केला उरले दिते. बरे दिवन दिताय की उरले दिताय कुसले दिताय की कुसले जाल्यार कुसले आंबे देतात What you give is what you receive. वय कितें दिताय तें मेळटा Now what will you give? कितें दितात तर तुमी बरे दितात Okay. ओके प्रेज गॉड Is this helping you? हे तुमकां उपकारा पडटा कुमो करना साकाले शिकयतांगा प्रेज Okay. गॉड ओके Is it practical or is it just keep on praying? हे खाली प्रायोगिक की खाली खेळोंक Practical. हां Do you get a chance to practice this? तुमकां अवकाश मेळटा की एले करूंक गो See, please don't get angry. Not everybody will get here to preach. तुमी हांगा रागार जायना कित्याक हर एकल्याक हांगा येवन उतार दिवंक जायना Not everybody will get. तूं सगळ्यांक अवकाश आसचो ना But one everything will everybody will get. पूण एक तुमकां हर एकल्याक अवकाश आसा When somebody insults you, केदार हर एकलो तुका अपमान करता what will you give? तेन्ना कितें दिताय तूं
अरे just now we read no 1 Peter 3:9. 3:9. सांग बाबा कोंकण वाईट आग वाईट फरीक खरी नकात ये मेळटा चान्स मेळटागी हांगा मेळटा गॅरंटी ना ना थंय मेळटा मेळटा हां सेकंड अकमना बदलाक आशीर्वाद पाटी दिया चान्स मेळटा अशे अशे तुमका देवान आशीर्वाद जोडूंक आपोवणे दिला मेळटा मग तेच करणे बस नाउ डू यू नीड somebody to say मुझे मागणे कर म्हाका मागणे दवर कोणे येता वचून तुम्ही सांगची गरज आहा की म्हजे पसत माग म्हजे पसत माग म्हणून फॉर्म्युला मेळ्ळे न्ही तुमका आता फॉर्म्युला कळले मो नाउ आर यू सपोज टू यूज इट ते आता यूज करीजे मो आम्ही Boy brother. दादा यू आर थिंकिंग टू मच टेल मी तू नॉट टू बरी यूज चिंतून आसाय काल विशयातले सांग यू स्टार्ट डुईंग दॅट तू हे करूंक सुरू केल्यार नेक्स्ट मंथ आय एम कमिंग अगेन नेक्स्ट महिन्यार परत येता ब्रदरांगा you will have so many testimonies by just doing what you have learned. किती आज शिकलाय तुझ्या जिवितांत ते वापरल्यार तुझ्या मुखल्या जिवितांत मुखार येताना जायत्यो टेस्टमनी तुका येतले तुझ्या You asked जिवितांत me a question, no? तू एक सवाल विचारले म्हणजे लगी I'll give you an answer. हांव तुका आता जबाब दिता In Bombay, there was a Hindu-Muslim rights. बॉम्बेंत हिंदू मुस्लिम रायट्स आसा It happened. ते जाल्ले एक घडीत So at that time, I just started to start my business after a big loss. केदाळ हांवें ते बिझनेस स्टार्ट केले मग एक चलवलो ताचे उपरांत परत बिझनेस हांवें सुरू केले And I was having a prayer meeting. हांव मागण्याचे मिटिंगाक येतालो असले And the person who was in the choir, त्या कॉयरांत एकलो व्यक्ती आसलो he said, today when you're coming, bring 40,000 and come. तो म्हणालो आज येताना तुवें 40,000 हाडून येजी I said, why? What happened? हांवें विचारलें खाले जाल्यार कित्याक He said, there's a Muslim boy. ताणें म्हणालो एक मुस्लीम भाऊ आसा His father was hammered during the rites and his 3 or 4 ribs are broken. त्या रायट्सा वेळार खाले झूज जावन ताच्या रिब्बाक मार जाला ताच्या बरीक And he, Damage needs, झाला. and he needs a surgery. त्या देखून ताका सर्जरी करूंक आसा And I already told them, yes, you will get the money. हांवें ताका ऑलरेडी सांगलें हांव जायत हांव पयशे हाडून येता Who will give money? कोण पयशे दिता I'm supposed to give. ब्रदरान दिवं So just put Isaiah 58, Isaiah 58 put 6 verse. I'll give you the answer. ना हांव पसंद करता तो उपास हो अनित्यच्यो सांकल्यो मोडा Ah, जुवांचे बांद सोडया ah, दग्ध सोस्तल्यांक सुटका दिया ah, हरी एक जू मोडून उडया ah, बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया ah. घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया Hey, come on. विणग्यांक पांगरूंक दिया Ah, आणि तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाकात ah, तेदना ah. Now put that 8 verse correctly. Ah, तेदना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो ah. आणि तुमचे गायी वेगीस बरे जातेले आणि तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतेले आणि सेरस्पराची महिमा तुमच्या पाटल्यान येतेली did he said then? देन तुझ्या उपरांत म्हणून बरयला मध्ये काय झाला Can we talk, Baba? If you उलय don't आगे want आम्ही to talk, एकामेक- I will not give you any answer. Are you interested? Because I am interested in you, that when you get the answers, I want you to be not only blessed, but you will be another big blessing to so many people. Okay? Now is it there? ते देन उपरांत म्हणलो शब्द आसा की देन 58 आर What does that mean? तेदना If you do 6 and 7, केदना तू 6 आणि 7वी ओळ करताय 8 is a result of 6 and 7. 8 जावन आसा ताची फलितांश 6 आणि 7 केल्ल्याचो फलितांश Okay, you want to read again? तू Okay, read it in English, Baba. Just give me. Read from 6 and 7. 6 Is not this the fast that I have chosen? Hmm. To loose the bands of wickedness, to Slowly. First,
to loose the bands of wickedness, Okay. to undo the heavy burdens, Okay. and to let the oppressed go free, Okay. and that ye break every yoke. Okay. Then, Verse 7. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? then, When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thy own flesh. so is it all about giving? हे हर एक दिवच्या विशयान आसा की Yes, brother. And giving to somebody who is in need? कोण कष्टांत आसा गरजेत आसा तांकां दिवच्या विशयान आसा मो Yes, brother. Now, is he saying after this you keep on praying? ताच्या उपरांत सांगला की तुम्ही मागोंक प्रेयर करूंक मागणे करूंक No. Nothing. He's saying when you did 6 and 7, I'll tell you what I will do for you. केदाळा तुम्ही God is saying, not I. God is saying to you. केदाळा तुम्ही 6 आणि 7वी ओळ करतात त्याला देव तुमकां अशें सांगता 8. 8वी ओळ Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth speedily. And Hold on. If I do 6 and 7, 8 is sure? yes, केदाळा हांव 6 आणि 7वी करता तर 8वी ओळ खंडीत घे हा. So will my darkness turn into light like a morning light or like a noonday? म्हजो तर काळोखो कशें उजवाडा बरी गी या मध्यानाच्या दनपाराच्या उजवाडा बरी बजळटा It will become like a noonday. कशें दनपारा बरी दनपारा उजवाड Start आसल्या with morning, सकाळी जावन सुरू जाता and if you start doing it, it will end. It will go up to the noonday. अशें करून मुखार मुखार येताना दनपाराच्या प्रकाशा बरी When that light shines, what happens to my health? केदाळा तो उजवाड प्रकाशता त्याला म्हजी भलायकी कितें जाता Huh? कोणे सांगले? Then, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. now when I gave this money, केदाळा हांवें पयशे दिले I did not pray for this person. हांवें त्या व्यक्ती बसोन मागोवना मागणें करूना I gave the seed that he will use it for his treatment. ते कितें दिले पयशे ते बी ताणें ताच्या ट्रिटमेंटाक यूज केले I did not pray for my healing. हांवें म्हज्या भलायके बसोन मागणें करूना God is my witness. देव म्हजो साक्ष जावन आसा But पूण I saw I had skin disease from my childhood, might be 5 years or 6 years. म्हाका हांव ल्हान आसतना 5 या 6 आसतना म्हाका एक स्किनाची कातीची समस्या एलर्जिकल आसली And now I was, I think, 44, 45. आतां हांव 44 40 असतलो. 40 No, no. अरे आता मुला when I gave यार. हां ते जाणा त्या वेळार And I'm telling God is my witness. इतना खोटी मारता. He is also saying ऐसा कैसा मैं बोलेगा ट्रांसलेट करे ये खुला झूठ बोल रहा है. त्या वेळार दिवच्या वेळार तो 40 या 45 भितर आसूं बरो पयशे दिताना So that sickness has been in my body for so many years, so I know it will remain. हांवें चिंतलें ती पिडा मस्त वर्सां जावन आसली आनी तशेंच आसतली म्हूण हांव चिंतलो So I did not bother about it. त्या देखून हांव चड तेच्या विशयांत चिंतनातलो But when I did 6 and 7, केन्ना हांवें 6 आनी 7वी ओळ केली after a month I'm seeing ताच्या दुसऱ्या म्हयन्यांत हांव पळोवन आसा the new skin has come. म्हजे स्किन पुरा वचून नवे स्किन आयला For years I've been using ointment, this, that. My mummy tried her best to put ointment, but nothing. जायत्या नमनाची वखदां उपाय केली म्हज्या आवयन समेत केले पूण कांय परिणाम नातलो But when I did 6 and 7, केदळ हांवें हे पत्त्यान भावार्थान केले I did not even look at 8, हांवें 8 कितें आसा म्हूण पळोवंक घेना but the 6 and 7 brought 8 into manifestation. 6 आनी 7 केल्ले वरी 8 म्हज्या जिवितांत म्हाका अनुभव करूंक मेळ्ळे It is what was the word? Predestined. Predestined. Is it predestined? No, brother. This is, yeah. Yes. What predestined? Praise You God. do 6 Good and health. 7, you do 6 and 7, 8 is guaranteed. You don't do 6 and 7, predestined? नो No. So God only brought the sickness? No. Huh? No. No.
Clear? Yes, brother, clear. Clear, Baba? क्लिअर समजलं की I'm coming next month हांव नेक्स्ट महिना येतालो during Diwali time. त्या दिवाळीच्या वेळार You do this and wait. हे कर्ण पळया तुझ्या जिवितांत 6-7 Go and find some people and go out of your way to help them. कोणी तुझ्या बाहेर असो कोण मेळटले तुका गरजेवंत तूं कर सो But आनी please सातवी don't make them beggars. पूण तांकां मागोंक शिकनाका You teach them the word and teach them and meet their needs. तांकां पयले देवाचे उतार शिकय ताच्या उपरांत तांच्या गरजांक पावो I used to have a retreat in Goa हांव एक गोवांत हांव रिट्रीट आसली in Hindi. त्या हिंदी रिट्रीट जावन आसली And in this Hindi retreat, 28 professional pickpocketers were coming from Pune. ते 28 प्रोफेशनल पिक पॉकेट करचे पुणा जावन आयिल्ले त्या रेतीरीक They would come every month. ते हर एक म्हयन्यान येताले And that retreat was only for these people and others would join. हे रितीर फकत तेल्या व्यक्तीक जावन आसले ताचे सांगता हर व्यक्ती त्या रितीरीक येवन सांगता मेळटाले Their train ticket also was sponsored. तांचे येवचे ट्रेन तिकेट की स्पॉन्सर आसले And when they would come, ते केन्ना ते येताले they would bring big bags of clothes. ते हांगा रेतीरेक आयले वेळार तांच्या बॅगार जायत वस्तू हाडून येताले Why? कित्याक They don't have water इधर अच्छा पानी है ना. When they would go to have bath, अरे दो एक घंटा बाद नहीं आता था. What tank we use, water tank for the whole retreat, these 28 people will complete it. कित्याक तांच्या गांवांत उदकाचे समस्या आसले केन्ना They stay ते on the street. स्ट्रीटांत रावताले मार्गा देगेन हांगा येयले पुरा बरें तांकां फेसिलिटी आसली उदकांत गेल्यार एक घंटो बरो न्हांवन नितळ करून पुरा टांग खाली करताले गार्डन का जो गेट है ना, गार्डनाची गेट आसा पळय वो हो गया गाड़ी. All the children will go on the top of it. गार्डनाची सब तोड़ फोड़. Now wash basin is there. You brush your teeth now. These children will go and sit on the wash basin और उधर से. Imagine what will be happening to the team members. होय पळय तांकां ती गेट गोत्ता गेटी वयर तांकां गाडये बरी जाताले तितलेच न्ही वॉश मशीन आसले घासताले तांणी ताचे वयर बसोवन ब्रश करताले So I told those who were angry. हांवें तांकां सांगतना तांकां राग आयलो No, I told my team members. हांवें म्हज्या टीम मेंबर्सांक सांगलें They have never stayed in a four wall. तांणी हमेशा खुला मैदान में सोता. तांणी ह्या रुमांत तांकां वस्ती करून संवय ना ते भायल्या वातावरण उक्त्या मैदानार आसताले They don't get clean water to have bath. तांकां एक बरें नितळ एक उदक मेळनाटलें थंय अरे पहले बार उनको कुछ मिल रहा है मजा मारने दो ना, त्या क्या देखून फरक है? त्या देखून पयले पटे मेळना न्ही ते पळोवन संतोष भोगोन दी म्हूण हांव सांगतालो अपने घर पे थोड़ी आया है. हे आमचे कांय वचना न्ही हमारे घर पे थोड़ी आया है. म्हजे घरचे कांय न्ही 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 मेरे घर पे नहीं आया ना. म्हज्या घरा येवन कांय करनात न्ही मेरे बाप के घर पे आया ना. म्हज्या बापायच्या घरा आयल्यात ते बाप को खर्चा करने दे. बापाय पळयता ताचे खर्च So they came for 1 year. ते एक वर्स आयल्यात Huh? After 1 year, I went one day to Pune to see them. एक वर्सा उपरांत हांव पुना गेलो तांकां पळोवंक After 2 years gap, I went to see them. 2 वर्सां उपरांत हांवें थंय पळोवंक थंय पुना गेलो They took me on a tour. तांणी ब्रदराक एक प्रवास टुराक आपूण व्हेले ब्रदर, मैंने मेरा धंधा छोड़ दिया पॉकेट मारने का. अभी है ना ट्रेन में बंगड़ी बेचते हैं. ये घर मैंने उससे बनाया, मेहनत से बनाया, इज्जत से बनाया. हांव आतां काले गेले म्हणजे पिक पॉकेट करचे सोडला आतां हांवें ट्रेनार बांगडी कळ्ळें That imitation gold, no? कांगणा हांव विकून आसा अरे, that is no gold. गोल्ड आर्टिफिशियल रोल्ड गोल्ड कळ्ळें वो बेचता है. वो हांव कांगणा विकून आसा ट्रेन में मैं एक धंधा करता है. हांव ट्रेनांत ये काम करना आसा एक करना सा. ये बिझनेस करना आसा ट्रेनांत सबने अपना अपना घर बनाया. हर एकल्यानी खाले गेले तांचे घर बांदले पिक पॉकेट करने का छोड़ दिया. तांणी कितें पिक पॉकेट करताली हेरांचे सोडताले ते पुरा सोडले अभी बोलो वो वॉश बेसिन तोड़ा तो क्या हुआ यार, जिंदगी तो बदली होगी. तर ते वॉश बेसिन म्हटल्यार गेट म्हटल्यार कितें जालें तांचे जिवीत बदललें मू मैथमेटिक्स में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है कि उसका नुकसान ज़्यादा है. मॅथमॅटिक्स लेखा प्रकार कोणाक लुकसाण चड आमकां की तांकां कोणा जालो सैतानाक जालो Praise God. Praise God. Do you understand, Baba? तुमकां समजलें I विशय can give you testimonies so many. हांवें तुमकां जायती साक्षी दिवेत But only one thing is that first you do, पूण एक संगत आसा पयले तुमी करा then you will experience. त्या जाल्यार तुमकां अनुभव करूंक जाता First you will say मेरे को पहला सीखने दे. पयले तूं सांगता म्हाका शिकोवंक दी
पहला मेरे को बराबर मालूम पड़ना मग पहिले म्हाका सारखे कळी जायचे फिर मैं विश्वास करेगा. मागीर हांव पाती येता. The world says, देव उतार सांगता first let me see पहिले पळे and then I will do. ताच्या उपरांत करता. God says first you look into the Bible and do, Pray- then you will see. पूण देव सांगता पहिले देवाच्या उतरान कितें बरयला ते कर मागीर तुका फळां मेळटा. Did you pray for your back to be healed? तुझ्या फाटी दुखीक तुवें मागणी केली, प्रेयर केली? No, No, brother. no, sitting here. No. Your stomach pain. तुझे स्टमक पेनाक It's पोटा gone. दुखीक I know it, but did you pray or what? तुवें मागले? You did 6 and 7. तुवें 6 आणि 7 केले? Forgive किया ना? फॉरगिव किया? Yeah, yeah. बक्षी लेगी? Yes. 8 मिला ना? 8 मेळ्ळे yes. मू? खर्चा हुआ? काही कर्ज लागली तुका? सैतानाक लुकसाण झाली. Praise Praise God. God. Just put that Papa slide. Is it okay? You all are learning something? हे तुम्ही काही म्हणी शिकून आसात गे? Yes, brother. प्रेज गॉड. What is dinner time? डिनर टाइम? नो टाइम. 12 o'clock. Okay. You all are all going to stay here? All of you are Second. staying here? सकट तुम्ही हांगा रावतात? ना. मस्त नेता थोडी. Okay, okay, ओके. प्रेज गॉड. So what is one of the greatest gift? किती एक उत्तम देणे जावन आसा? For getting forgiveness from God देवातून बोक्सने जोडचे and forgiving others. आणि हेरांक बोक्सूंचे. How do you know you love God? कसे तुम्ही देवाचो मोग करता म्हणून कळी जाता? How do you know you love God? कसे कळी जाता तू देवाचो मोग करताय म्हणून? When I love my neighbor. Correct? Yes, brother. And all these years, what were you doing? Opposite. So, did you really love God? No, I did not that time. So, nobody explained to you? No, they explained, but I was not understanding. It was not convincing. ते मस्तपटी याविषयी ऐकला जाल्यार ताका समजनाटले, कन्विक्ट जायनाटले, पूण आज ताका हर एक उतार पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन कन्विक्ट जाला. So, how do you know you love God? तुम्ही देवाचो मोग करता म्हणून कशें कळी जाता? It is vertical, right? वर्टिकल, नीट. To me, to know that I love God, my love to others should be strong. हांवें देवाचो मोग कसो जाल्यार पयले असो हांवें मोग करूंक So, जाय. how do I practice love with God? कशें हांव देवाचो मोग करूंक प्रॅक्टीस करूंक जाता देवाचो मोग? When I practice horizontal. केदाळा हांव ते आड हॉरिझॉन्टल कितें आसा ते प्रॅक्टीस करता, तेदाळा देवाचो मोग अनुभव करूंक जाता. Now, mother-in-law comes and tells you something. तुजे आतां मदर इन लॉ ह्या सासूमायन कितें येवन सांगलें, What happens to you? तेदाळा कितें जाता तुका? ये तो horizontal है ना? हे हॉरिझॉन्टल न्ही. Now I told you, in the physical, osturgala. फिजिकल आनी तूं वस्तूर घाला, Spiritan, स्पिरिटांत आम्ही सगळी नागडी. आमी नागडी, Yes. Everything can be seen. रियेक दिश्टी पडटा. So mother-in-law came and gave you some nice words. तुजी सासूमाय येवन बरें तुका उतरां दिता थोडी. Now what is your response? तेडा तुजी जबाबदारी या जबाब कशें जाता रिस्पॉन्स? Chance तो मिला है तुका आतां एक अवकाश मेळ्ळो reward के लिए, रिवार्डाक, crown of life, क्राऊन मेळटा जिविताचो, to get abundant life. देवाचे ते भरपूर भरून तुमचे All that जिवीत you can get, सकट तुका मेळटा. but one thing, पूण एक सांगत pass the test. ते टेस्ट पास जायचे. So do we pass the test? आमी तयार आसा टेस्ट पास करूंक? Yes, yes, brother. And to pass the test, हे टेस्ट पास करी तर in the beginning you won't pass. तो पहिले स्वातीर सुरवेक जावचे ना, You will fall. आमी पडटले. That does not mean the exams are over. ताचो अर्थ नाही हा परीक्षा पुरा मुग जाली म्हणून. You can take the test again and again. पूण ती परीक्षा परत परत येतली. And you should ask the Holy Spirit to help you. केदार तू पवित्र आत्म्या लागी मागता हेल्प करूंक. That is why God says, my greatest gift to mankind is forgiveness. त्या देखून देव सांगता एक हे अति उत्तम देणे आसा मनशाक दिल्ले ते जावन आसा बोक्षणे. If God is not going to forgive us, जर देवान आमकां बोक्षिना तर I cannot forgive others. म्हाका हेरांक बोक्षूंक जायनाटले. When Jesus said, पण जिजून सांगले give us today our daily bread, आमकां दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी.
and forgive us our sins आमची पातका बोगोसो as we forgive those who sin against us. आमका कोण वाईट करता तांका बोक्षिल्या बरवी That prayer is under the law ते जाऊन असा नियमाच्या अंडर असले मागणे because Jesus has not yet died. त्या वेळार जिजू कुसार मरण पावून हटलो So under the law we have to do. अंडर द नियमा प्रकार ते आम्ही करीत असले Before Jesus' death, everything we have to do. जिजू मरच्या पहिले हर एक आम्ही करीत असले But after Jesus' resurrection, पण जिजू जीवन झाल्या उपरांत we don't do. आम्ही करीत म्हणना We believe, आम्ही बिली सतमानल्यार जाले and the Holy Spirit in us gives us the power to do. पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता कितें बरयला ते करूं Hallelujah. हालेलुया Is that clear? आता समजले तुमका क्लियर Next line. नेक्स्ट लाइन The Bible calls sin a debt. Please write down, baby. द बाइबल कॉल्स फॉर सिन्स इज ए डेप्ट डेप्ट मीन्स So- बाकी बैलेंस कर्ज कर्ज लोन कन घेते ना लोन ऋण ऋण ओके बायबल म्हणटा पाताक एक ऋण जावन आसा So every time you fall into sin, केन्ना आमी हर एका पटी पातकांत पडटा the debt keeps on increasing. ऋण आमचे वाडोवन 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 येता And there's nothing in this world that you can do that you can repay or cancel the debt. केदाळ आमचे ऋण चड चडता आमकां ते असाध्यत ना ते फारीक करूंक So our sin has put us in debt to God. पाताक आमकां देवाचेर जायते ऋण करूंक लायता And because of it, there is no escape. त्या देखून आमकां ताचे जावन सुकारी मारूंक जायना Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया And that is why it is God who has made a provision for all of us to escape from this debt. त्या देखून देवान एक आमच्या बसत एक योजना केली या ऋणातून भायर येवंक This is not man-made design, but it is God who already made this design. हे मनशांनी केले न्ही हे आमच्या देवान आमच्या मोगा बसत देवान केले एक योजना जावन आसा He has sent a substitute for us, हे तो आमच्या बदलाक एकले अनेक व्यक्तीक ताणें विसलो and that substitute is Jesus. तो आमच्या जाग्यार तो जावन असलो अनेक मनीस जेजू And he is not only a substitute, he is also our representative. तितलेच न्ही आमचो तो बदलेक मात न्ही आमचो रिप्रेझेंट आमचो प्रतिरूप You are representing your house, I represent my house like your family. family in the same way Jesus also Yeah, Jesus is representing all human race. आमच्या पासून तो देवान ताका विंचून घडलो प्रतिनिधित्व घे Example, Example. Adam is representing the whole human race. ॲडम इज ॲडम खाली जावन असलो मनशाकडे असो तो एक प्रतिनिधी जावन असलो So when Adam made a blunder, कशे आदावान सुका धरले we all became sinners. आम्ही हर एकली पातकी जाले Did you follow? तुमका समजले समजता In the same way, God sent His Son Jesus, त्याच रीतीने देवान त्याच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो that He has to be our substitute. तो आमचे बदलेक आमच्या जाग्यार देवान ताका विंचून काडलो So every punishment we deserved, He took it on Himself. कितें पुरा आमकां पातकाचे परिणाम पनिशमेंट शिक्षा मेळ्ळे जे असले पुरा ताणे गतिली What was my place, He took my place. म्हज्या जाग्यार असले जागो ताणे तो जागो खान गेलो And that is why when He finished everything without anything remaining, He said, It is finished. त्या देखून हर एक ताणे संपयल्या उपरांत संपूर्ण ताचे काम केल्या उपरांत ताणे म्हणले इट इज फिनिश म्हळ्यार संपदले So Jesus obeyed the law जेजून नियम शास्त्र पडले for our sake. त्या आमचे बसत And now, त्या देखून through Him, ताच्या वरवी through His death, ताच्या मरणा वरवी through His resurrection, ताच्या जिवंतपणा वरवी we receive a new life. आमकां आतां नवे जिवीत मेळ्ळे So the nature that we got from Adam, आमकां कितें आदावादावन आयलो स्वभाव आमचे ते आसलो that Jesus took it on the cross. जिजून तो स्वभाव कुर्सार थाणे खान गेलो And His nature, आणि ताचे स्वभाव He has given it to us. ताणे आमकां दिलो And it is a free gift. ते जावन आसा एक धर्मार्थ देणे Only thing we have to do, आमी एकच एक काम करूंक आसा to believe. सत मानल्यार जाले That's all. दॅट्स ऑल खाली आमी बिलीव या सत मानल्यार जाले So what is the meaning of the word believe? बिलीव या सत म्हणचे म्हळ्यार कितें What is believe? वॉट इज द मिनींग ऑफ बिलीव सत म्हणचे म्हळ्यार कितें
Is your son? Your son? Your sister's son. हा, तुझं Okay. पोत नाही बहिणीसोबत हा So ask him what is believe. किती बिलीव किती म्हणताय बाबा व्हॉट इज बिलीव Now I'm giving you some messages. आता हांव तुका थोडे संदेश दिता मेसेज For example, Isaiah 58, 6 and 7. एक्झाम्पल आयझाया 58 6 and 7 Did you hear it? तुवें आयकले Did you hear it? Yes, तुवें Baba. आयकले Yes. Now, did you believe? Yes. तुवें सत म्हणताय Did you believe? तू सत म्हणताय Yes. So, what's the meaning of the word believe? The meaning of the word believe is when I get a message and I believe it, my action will always correspond to the message. एक संदेश ऐकून ते कार्य रुपाक घालचे जावन आसा सत म्हणचे So, when I believe the word of God, केन्ना हांव एक देवाचे उतार सत म्हणटा I take that word हांव ते देवाचे उतार काण घेता and I tell the Lord, हांव देवाक सांगता because it is written here, कित्याक हांगा उतरांत बरयला I will do exactly what is there. कित्याक त्या कितें बरयला ते हांव करूंक तयार आसा If I say I believe, तर हांव सांगता सत म्हणटा but I don't do it, हांव तर करिना I have not believed the word, हांव ते उतार सत मानिना I believe something contrary to the word, हांव देवाचे विरोध कितें आसा ते फाटी येता that's why I did not do it. त्या देखून हांव ते करिना So the whole challenge in the kingdom of God is what? तर देवाच्या राजांत एक चॅलेंज जावन आसा कितें म्हळ्यार How much do you believe? हांव तुमी कितले सत म्हणटात Because when you believe, केन्ना तुमी सत म्हणटात you will put it into action. तेन्ना तुमी कार्य रुपाक घालतात If you don't believe, तुमी सत मानिनात you will clap your hands, तुमी खाली क्लॅप ताळयो मात मारतात you will praise God. तुमी देवाक अर्घा दितात When the door opens, केदार बागी लुकते जाता your actions are back to the same what you, it तुमचे was in the morning. अरी एक सवय पयले कितें आसा तशेंच जावन आसतात Praise God. प्रेज गॉड Look at the first thing. Where do we fall into debt? पळया हांगा देवाचे उतर म्हणटा द बायबल कॉल्स अवर सिन No. Next slide. नेक्स्ट लाइन अवर सिन्स हॅव पुट अस Next slide. नेक्स्ट लाइन Next slide. नेक्स्ट चेंज Praise God. प्रेज गॉड Now what is the word of God saying? we are created You are created serve to do and what? love him and You are we created have for not what? done that To love him or love her? देवान आमकां कित्याक रचला ताची सेवा करूंक आनी तसो मोग करूं कोणाचो मोग करू? देवाचो we were created to serve and love him So are we actually serving him? आमी सारके रितीन आमी देवाची सेवा करना सांगी Do we love पळोवंक him? गेल्यार एकामेक आमी मोग करना सांगी See, what did Jesus say? कितें जिजू कितें सांगता He said for all of us, जिजू सकटांक सांगता when I was hungry, केदार हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिले when I was thirsty, हांव ताणेलो तुमी म्हाका पिवंक दिले when I was homeless, म्हाका घर बिडार नटले तुमी म्हाका आसरो दिलो when I was naked. हांव विणगो आसलो म्हाका तुमी पांगरूंक दिले So with whatever little you have, do you have a chance to do something for Jesus? तुमकां येले परस जायते अवकाश मेळटा गी जेजो कुमो करूंक आ What are you thinking, Baba? You went into a deep thought. What were you thinking? I was तू काले thinking- चिंतून आसाय Because you have been giving everyone, so I was thinking, how can I also? What? Meaning your ministry runs without taking offering, so I was thinking that. Yeah, it works on this. Then Jesus said, what you have done to the least of my preachers, you have done it to me. जेजून सांगला की म्हज्या अति ल्हान शिकोंडाराक तुमी केले म्हाका केले म्हणून कोण बोला कोण ना कोणी सांगलं सांगला ने शिकोंडारा वेरी गुड प्रीचिंग तू मेरा धंधा क्यों खराब कर रहा है मेरा अच्छा धंधा हो रहा है तू बंद प्रीचर सांगू ना
आनी थंयच्यान आनीक एक तुका हिंट दिता तशेंच पिक्चराक सांगू ना नाव टेल मी ऑनेस्टली आय एम इटींग फूड आता सगळा हांव खाण खावन आसा माय प्लेट गॉट ओवर ब्रदराची प्लेट मुगदाली हाऊ मेनी पीपल डू यू थिंक कम टू वॉश माय कितले जण प्लेट व्हरूंक तयार आसात हांवें व्हेल्ली ओडवल म्हळ्यार बाजार उलोवन आसलो ते ते उलोवन आसतना मागीर टायम वेस्ट जाता नो नॉर्मली दे वॉन्ट टू वॉश माय प्लेट नॉर्मली प्लेट धुवंक राखून आसतात देर वॉज अ यूथ रिट्रीट त्या यूथ रिट्रीटार and 4 girls were sitting in front of me 4 चेडवां मुखार बसून आसली and they were looking at me. ते चेडवां ब्रदराक पळोवन आसली I did not know why they are looking at me. ब्रदराक कळीत ना ती कित्याक ब्रदराक पळोवन आसात They म्हणून were thinking who will get the plate. तांणी चिंतून कोणाक ही प्लेट मेळटा म्हणून ब्रदराची I did not know what was they playing. And they came and said, brother, give me the plate, give me the plate. ब्रदराच्या मतेर कांय नाटलें तांणी येवन म्हणटा ब्रदर प्लेट म्हाका दिया म्हणून सांगून आसात I said, see, if you wash my plate, no, God will give you nothing. जर तर म्हजी तुमी प्लेट धुता जाल्यार तुमकां देवातावन कांय मेळना Hello, did you hear that? Clear? तुमकां आयकलें So in the afternoon or night, don't come and take my plate. त्या देखून दनपारा या राती येवन ब्रदराची प्लेट काडूंक वचनाकात You will get nothing. तुमकां कांय मेळना Guarantee के साथ. गॅरंटी आसा ते But पूण I told them, behind you is a lady who has got 2 children, small, and she has to handle these 3 children. पूण एक स्त्री आसा ताका दोग They're only behind them. बयान फाटल्यान एक स्त्री आसा ताका दोग भुरगे आसा अनेक भुरगे आसा जर तर ताका तुमी वचून हेल्प करता जाल्यार कुमो करता जाल्यार Guarantee you will get it. तुमकां गॅरंटी तुमकां ताचो प्रतिफळ मेळटा My plate you will get nothing. तो म्हजी प्लेट दिल्यार तुमकां कांय मेळना Normally, where do you want to go? पूण आमकां खंयची चड आशा करूंक कोणाची ब्रदराची की कश्टांत असले नीड पीपलाची Nobody wants to talk here. I'm giving you all the big tips, formulas. ब्रदर इतले बरे बरे तुमकां अमूल्य काय म्हणटात रत्न दिवन आसा टिप्स In my team, I say, म्हज्या टिमार हांव if you सांगता want to operate in love, तुम्ही मोगान जर कार्यरूपाक आडीचे तर ऑपरेट जायचे जाल्यार it should pain you. ते तुमकां दुखता दुखाचेच. दुखाचेस It should make you uncomfortable. तुमकां ते कम्फर्टेबल आसना मोगान You चलतना should say, I don't want to do it. तुम्ही म्हणाचे हे म्हाका करूंक नाका And still you go and do it, जर जाल्यारय तुम्ही करता जाल्यार then it is love. तो जावन आसा मोग Now, was it easy for Jesus to die on the cross? जिजूक त्या क्रुसार वचून मरचे तितले सुलभ आसले की What happened there? No problem. He is loaded with seeds and he went. Don't worry. In your mind it is he went out. In my mind, 6 and 7 करने के लिए गया. प्रेज गॉड It is how you think. प्रेज गॉड तू काले चिंतूंक पुरो पूण आमच्या मतेर भावार्थान तो 6 आणि 7 करूंक गेला 8वे रिजल्ट घेऊन येता So when, praise God. प्रेज गॉड So all the time you should see आम्ही that whenever I'm doing something for somebody, it should cause me pain, it should cause me uncomfort, it should cause me, I don't want to do it, but I will do it. आणि कितेंय हांव करता जाल्यार त्या वेळार म्हाका अनकम्फर्टेबल जाता ते करूंक मन ना ते म्हाका करतना दुखता जाल्यारय हांव करता जाल्यार Then it is love. तो जावन असो मोग What is comfortable and you do it, never love. तुका कम्फर्टेबल तुका करूंक सुलभ आसा ते केल्यार ताका मोग म्हणनात What about Jesus? जिजूचे विशयान पळया चिंतून पळया Did he do it out of love? ताणें मोगा पासून केले की Was it comfortable? ताका तितले सुलभ आसले की What is painful? ते दूख नाटले की तांदून Then it is God's love. तो जावन असो देवाचो मोग Should I continue or बस हो गया? कंटिन्यू करचे की Praise God. प्रेज गॉड So were we created to serve Him, आमकां देवान रचला ताची सेवा करूंक गो to love Him? ताचो मोग करूंक गो Do we do that? आमी ते करनासा Once you start doing that, केदाळ आमी करूंक सुरू करता can there be a lack in your life? तेन्ना तुमच्या जिवितांत कितें सुणे पडूंक आसूंक साध्य आसा की Impossible. साध्यत ना You ask me now, I don't know how it is done. Okay, now I'll show you the formula how it is done.
तू आता इसरले एक कशें साध्य जाता तुका आतां हांव ताचें फॉर्मुला सांगता. Luke 6:38. लूक 6:38 हेरांक दिया Huh? हेरांक दिया What is Hera? हेरांक What is Hera? अदर्स दुसऱ्यांक. दुसऱ्यांक Olkichang. हेरांक ना ओळखीचे म्हणून हेरांक म्हळ्यार कोणाय की हेरांक दिया आजकाल घ्या. दिया दिया कंचे बरं लागता? Which one do you like much more? Huh? चेन आसा दिवूंचा संतोष आसा की चेन आसा रे Normally, which one do we want practice? गरीबी लोकांक. Huh? गरीब लोक आहाय तांकां. नियर पीपल नियर बाय वी गिव देम. आमची गोरची त्यांना देतात का त्याच्याकडून कान घेतात? घेतात बसून. हेरांक दिया आणि No, I'll tell you. I have to give somebody 2,000. हांवें चिंतया एकल्याक 2,000 रुपये दिले दिवंक आसा. दिवंक आसा Not that loan, but he ते needs it. रीण न्ही हांव दिवंक आसा 2,000 रुपये Easy आसा. इजी आसा की आं पण हांव हॉटेलान वचून न्हिदता 2,500. पूण हॉटेलासून न्हिदता कितले 2,500 ते दिवंक इझी आसा. ते दिवंक इजी आसा की वसूल करता ना 2,500. वसूल करतना दिजेस एका दिताना म्हाका काय फायदो आसा? एका दिताना काही फायदो आसा आं सो वेर डू वी वॉन्ट टू डू खर्चा? आमी चड खर्च खंय करता खंयच्या जाग्यार करता एक्सचेंज में कुछ मिलता है. खंय काले मेळटा थंय आमकां एक्सचेंज काले मेळटा त्या दाळ आमी खर्च करूंक तयार आसा काही काय मेळना थंय वेर आय डोंट गेट एनीथिंग. खंय कांय मेळना जाल्यार आमी खर्च करूंक तयार आसा की वाय दे आर नाउ वेरी क्वाइट. ये टॉपिक चेंज करेगा. टॉपिक तुमकां दिवच्या विशयांत नो जाय दे मस्ट बी थिंकिंग नाउ अभी टॉपिक बड़ा है ना. नाउ इज श्योरली गोइंग टू आस्क लव ऑफरिंग. तांणी आतां तुमी आतां चिंता जावंक पुरो आतां ह्या विशयान दिता म्हणटना आमी आतां मोगाची काणीक तुमचे जावन खाण घेता म्हणून 100% there is no collection, but at least you listen. 100% ब्रदर सांगता आमी तुमचे जावन एक पयसो खाणीन आमी फ्रीत दिता पूण ऐका We want to teach you आमी तुमकां शिकयता so that you can go out and do something for somebody, and then the same formula works for you. केदारा तुमी कितें हांगा शिकयला तुमच्या जिवितांत घालून हेरांक तुमकां शिकयल्यार त्या उतरांत असले तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभव करतात. Is it the give? ते बरें लागी दी Yes, म्हणून brother, give. Now, when I say give, is it only money? गिव म्हणटाना खाली पयशे मात्र गी No, brother. So you wanted somebody to forgive and that person should die. एक का तो लंबा हो गया था ना. Now, when you are thinking of that, what are you giving? Curse. Curse. So what will you get? Curse. How much? तुवें बॉक्साने दिल्याक शिराप दिल्या तुका खाटी काले फाटी मेळ्ळे शिराप कशा मेळटा? कशें मेळटा Read, read, read. रेड यू रेड Give and it shall be given unto you. So now let's use. If I give curse, If I give curse, then curse will be given unto me. then curse will be given unto me. How? तर हांव शिराप दिता जाल्यार म्हाका शिराप फाटी येता कशें Read, read, read. रेड Good measure, What? बऱ्या मापान भरत्या मापान Syrup. Then pressed down दामोन syrup, and shaken together आलोवन आनी बरोवन syrup. and running over आनी तशें Syrup. shall men give into मेजून your तुमच्या शाल लेसांत मेन काले मनीस दिवंक आसात. घालतेले काले दिवंक आसात? bosom. नाही भुजम मागीर काले दिवंक आसात. सिराप कोण दिवंक आसात? आमी शिराप दिल्यार Now this is also pre-decided. No, brother, no. Why I am giving you scripture after scripture? I don't want you even to have a friction of it, a scratch of it. Yes. प्लीज गॉड हांव कित्याक देवाचे उतार अशें दिता म्हळ्यार तुज्या मतीर खंयचेय डावट या दुबाव कसलोसो असो नजो. So if this scripture is true, जर तर हे देवाचे उतार सच जाल्यार can a Christian be poor? मनीस क्रिस्तांव दुबळो जावन उरूंक साध्य आसा गी.
If you're not doing the first word, जर तर तुम्ही पहिले वाक्य करणं जाल्यार guarantee, उतार. then all the others will not work. तर तांदून बाकी असले तुमच्या जिवितान पळोवंक जायना. So is the word of God demanding us to do or only hear? देवाचे उतार कितें आमकां करूंक सांगता की काले आयकूंक सांगता. So now that giving can be anything. दिवचे का पैसे माने कितेंय आमकां दिवंक जाता. So when you saw in the slide, God has created us to serve Him and love Him. देवान आमी वडल पळयले देवान आमकां रचले तसो सेवा करूंक आनी तसो मोग करूंक. So Lord, because you have created me to love you and serve you, तुवें म्हाका रचलाय तुजी सेवा आनी मोग करूंक. I have decided to love and serve people who are in need. त्या देखून कोण पुरा गरजेंत आसात ते हर एक व्यक्तीक हांव तांची सेवा करता आनी तांचो मोग So करता. with the limited amount that I have, I want to put the first installment doing something for somebody. हांव म्हणजे कितें आसा म्हणजे ते आसा तांतलो एक वांटो हांव कितें गरजेवंताक बऱ्या कामाक हांव उपयोग करता. What happens the next month? त्याला नेक्स्ट ह्या उपरांतल्या म्हयन्यात कितें जायत. Shall be given unto you. How? Give. गिव How will be given unto me? Good measure. And then, बरोवन Pressed down. then, आलोन Shaken together. दलोन Running बरोवन over. ओमतोन मेजून तुमच्या but what लेसान. happened if you did not do the first one? जर तर आमी पयलेच वाक्य करना जाल्यार Nil. Nothing. So why people don't do that? कित्याक मनीस करना. कि इसका नाम मार खाऊन खाऊन शिकला 10 minus 7 is 3. आमकां इस्कॉलान मार्न खावन खावन शिकयला 10 तावन 7 गेल्यार 3. आणि हांगा सांगता 10 तावन 7 गेला 700. हांगा पूण हांगा सांगतात 10 तावन 7 गेल्यार 700. Do you know the tables? Do you know the mathematics? तुमकां हे लेख गोता गी. So 10 minus 7 is 700. 10 minus 7 कितले 700 गी. How much? स्कूल में पढ़ा ना. बाइबल में कितना बोलता है? बायबलान कितले सांगून Auntie सांगता. is saying 700 and you are saying 3. दोनों के बीच में डिवीजन. आंटी म्हणटा 700 तुम्ही सांगता 3. तुमच्या दोघांमध्ये असं व्यत्यास असा. What? कितें. Auntie, you went to which school? तू खंयच्या इस्काला गेल्ली. She is saying through God's word it is 700. हा ती म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे 700. Read that again. Give. गिव. So you gave 7. Then 7 will be given back to you. Good measure. Pressed down. Shaken together. Running over. We always say God will give. The Bible doesn't say God will give. God will direct people to come and give because God is the source. People are the channel. केदळा हांव दिता साथ तेदळा म्हाका बरोवन ओमतोन आलोवन चेपोवन देव दिना देव लोकां मुखांतर म्हज्या लेसांतान घालता. So now, having understood this word, can we practice it? केदळा आमकां ह्या उतराची समजूण मेळ्ळी. आतां आमी ते कार्यरुपान घालूंक जाता. Praise God. प्रेज गॉड. So will we find result? तेदळा आमकां ताची फलितांश पळोवंक मेळटा. So is there any doubt? आतां तुमकां कितें डावट No, आसा. Now my flight Dubao. is going. आतां म्हजें प्लेन खंय आसा. Now engine is firing. म्हजें आतां Yes. इंजन खाली फायर जावन आसा. Yeah, you please explain to him. तूं ताका इल्लें एक्सप्लेन कर. For with the same measure that I made, it will be measured to me. If I give little, according to that same measure, it will come back to me. If I give more, then out of the same will come back to me. Now, my giving is not because it will multiply. My giving is because I love Jesus. प्रेज गॉड. हांव ज्या मापान हांव फाटी दिता त्या मापान म्हाका फाटी मेळटा. त्या खातीर हांव दिल्ल्या वरी देवाक मानवना कित्याक जिजूचो मोग करता त्या देखून हांव दिवन आसा. Put the next line. Baba, put the slide. Yeah, sorry. No, we will put the slide. Please read that. We cannot pay the price of our sins, and the only way we will be set free from a debtor's prison is to be forgiven. So can anybody pay for the sins that we have committed? आमी केल्ल्या पदकाचे लेख आमकां फारीक करूंक साध्य आसा गी. Can money forgive us?
पैसे देऊन बोक्साणे घेऊन जाता. Can gold, silver, diamonds, anything can forgive us? गोल्ड सिल्वर डायमंड किती देऊन बोक्साणे घेऊन जाता. Is this forgiveness absolutely free? हे बोक्साणे एक धर्मात देणे जाऊन असा. Come on, talk to me, please. Yes. ते उलया Is it free? Yes. हे brother. फ्री It is never free. It cost God His Son's blood to set us free. पूण एका देवान ताच्या पुताक बली दिचे पडले, ताचे लेख थाने बरीचे पडले पथकाचे परिणाम. So forgiveness is free to me, but to God it is never free because it will cost His life and His blood. पूण बोक्साणे म्हाका फ्री मेळ्ळा, पूण देवाक फ्री न्ही. ताच्या पुताचे एकल्याच पुताचे बलिदान, ताचे रगत ताणे वरयचे असले, ताचे लेख बर्त ताच्या मुखांत ताणे फारीक केले. So when we understand this truth, can you still be in the prison of debt? जर तर हे सत आमकां कळीत जाल्यार हांव त्या रिणांत आसूंक ना, बोक्साण्याच्या रिणांत आसूंक साध्य आसा गी. So once you remember that you have been forgiven of 10,000 talents, केदाळा हांव जाणा जाता म्हाका करोडांनी बक्षिला. now what is your turn? तेदाळा म्हजी प्रतिक्रिया कशी आसा. Put the next slide, Baba. Please write down these points. This is very, very important what you see on the slide. Because we are forgiven now, वी मस्ट ऑल्सो फॉरगिव अदर्स. praise God. कित्याक When देवान when we forgive someone, we we cancel cancel the the debt. debt. We must also forgive others. आमी देवान आमकां बक्षिला त्या देखून आमी हेरांकी बक्षोंक आसा. And when you choose to forgive somebody, केदाळ cancel, आमी cancel. एकल्याक बक्षिता तेदाळ म्हजे रीण सकड फारीक माफ जाता. If you had to be lying down on the bed, Baba, तूं बेड्डार न्हिदून असले तर because that pain was saying, don't go. तुजी दूख सांगता असली तेही वसा नाका. But when you came here, you made a decision. तुवें निर्धार घेतले हांगा येवंक, And now you realize that God has forgiven you. आतां तुका कळीत जालें देवान तुका बक्षिला म्हणून. Now that one person you were angry with, 1% तुजे भितर राग आसलो, now you forgive that person also. केदाळा त्या व्यक्तीक तुवें बक्षिले, The moment you forgived, केदाळा तुवें जेन्ना तुवें बक्षिले, what happened to your debts? केदाळा तुजे रीण काले असले Cancelled. कितें जालें. My debts are cancelled. When your debts are cancelled, what happened to the sickness? Sickness goes away. तुजे रीण फारीक जाले आनी पिडा तुजे जावन दूख. So how many people are praying to God, Lord, please heal me, please heal me, please heal me. कितलो जण देवा लागीं मागता, देवा म्हाका बरो कर, देवा म्हाका बरो कर, देवा म्हाका बरो कर. But they are not dealing with the debts which is there in them. कित्याक तांचे भितर असले रीण ते फारीक करूंक दिवंक तयार नात. The debt can be only cancelled when you choose to forgive somebody. केदाळा म्हजे रीण फारीक जाता म्हणून हांव केदाळा निर्धार घेता, हांव बक्षोंक केदाळा निर्धार घेता, तेन्ना म्हजे रीण फारीक जाता. Many people use this word, by the wounds of Jesus we have been healed. जायते जण सांगतात जेजूच्या गयेवरवी हांव गुण जाला म्हणून. Did you use that scripture? By the stripes of Jesus, I am healed. You use that? No, I only used to curse. I was not blessing myself also. I was not focused on that. Okay. Did you use, Baba? तुम्ही यूज करतात का? Yes or no? What is before that scripture? That is only the last line. What is before that? ते एक फकत निमाण वाक्य जाता, पूण ताचे वयले कितें कितें बरयलां तातूंत न्हू. आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुसयल्या कुडींत ताणें आमची पातकां ववयली, ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. So the first part is what Jesus took our sin in His own body पयले भागांत काले आसा आमचे पाताक ताणें ताच्या कुडीर काण गेले, and He hung on the cross तो कुर्सार काडलो, so that we are no longer living to sin but we are dead to sin. आमी त्या पातकांत जियेन आसतना पातकाक मरचे बसतो, And now we are living unto righteousness. आमी ते नितीवंतपणाचे जिवीत जिवचे बसतो. Now, did Jesus come to destroy sin? जेजू पातका नाश करूंक आयलो. No, is it sin or sins? पाताक की पातका नाश करूंक आयलो. पाताक सिन और सिन्स, पाताक या पातका. Sins. Patka. पाताक पातका. Patka. Sin and sins. English are correct. Sin, sins. What is the difference? काले डिफरन्स पातका आणि पाताक, सिन ने सिन्स. Dakte ya wordle. Sin is a sin only. Then what's the difference? What No is the difference.
Because the wage for sin is death only. So Yeah, all sins the- are same. So, no, what is the difference between the word sin and sins? Plural and singular. I knew it. पाताक आणि पतका काय व्यत्यास सिंग्युलर आणि प्लुरल म्हणटा I am बहीण not insulting you, Baba. I am only You are opening honest. your heart and mind. हांव तुका कंडम करून हांव तुज्या भितर काले आसा ते हांव सोदून आसा I am attacking that lies of the devil. हांव तुज्या भितर कितें फटी भरला पळय त्या सक्तेक हांव देवाच्या उतरावर अटॅक करना आसा The word sin means पाताक म्हणल्यार power to rebel against God. देवाच्या विरोध Right? रिबेल म्हळ्यार रिबेल विरोध Power to rebel against God. देवा विरोध वेचे पाताक या स्वभाव And sins means या सिन्स या पथका म्हणल्यार act of disobedience is sins. हांव कितें डिसओबिडियन्स अविधेयपण दाखयता ताचे फळ जावन आसा पथका देवाच्या उतरा विरोधाचे पथक So- ऍक्ट ऑफ डिसओबिडियन्स अविधेयपणा विरोध So, केल्यार Baba- पथक पथका Can you commit sins without the root called sin? तुवें पथका करूंक जाता पथक मूळ नासतना No. So if Jesus forgives our sins, जेजून आमची पथका बक्षिली गी but is not yet dealing with sin, जर ताणें आमचे पथक सिन्न पथकाक डील करूना त्या मुळाक कसो नाटले तर can we be changed? आमचे जिवीत बदलूंक जाते गी There are many people who say, जायते जण हांगा म्हणटात every 2 months I go for confession, brother. हरी एक 2 म्हयन्याक एकवटी हांव कुमसा जावंक येता But I come back and do the same thing. हांव येवन परत कितें केलां तेच हांव करनासा Why should I go for confession? त्या देखून हांवें कित्याक परत परत कुमसाराक I do the वचपाचें same thing again. हांव परत परत तेच करनासा Why does it happen? कित्याक अशें करता One is sin and one is sins. एक पथक आनी पथका Okay, I'll explain to you. Don't get angry. Huh? My examples are very, very nasty examples. तुमी कांय बेजार करनात हांव तुमकां आतां एक्सप्लेन करता Because when I ask examples, Holy Spirit gives me fantastic examples that I can understand. केदाळ पवित्र मागता देव म्हाका बरी वर्ती उदाहरणां दिता पूण म्हाका ती समजतात One animal wanted to pass urine. एक मनजात आसा ताका मुतोंक जाय पाय अशे उखलून मुतता Huh? Female color male. मेल की फिमेल She दादलो doesn't know that. Chado. चेडो He. How are you so sure? कशें तुका कली जालें Ostur Galuna. वस्तू How are you so sure that he is a male dog? ते कशें कळलें तुका चेडो पेटो म्हणतो His nature is that That's he a will so- lift his leg. ताचो स्वभाव जावन आसा पाय वयर करचो Are you following? In the same way, our nature was what? तशेंच आमचो स्वभाव कितें जावन आसा To rebel against God. देवा Understood? विरोध वेचे Understood. That's Where so- did we get this nature? ते खंय जावन तो स्वभाव आमकां आयलो Adam's disobedience gave me that nature. आदाम अविधेयपण जाल्ले वरी तो स्वभाव आमकां आयलो So was it my action or was it Adam's action? हे म्हज्या करण्यावरी जालें की आदावन केल्ल्या करण्यावरी जालें Just as Adam's action made me a sinner, in the same way, Jesus' action on the cross, when I believe, makes me a righteous person. कशें आदावन केल्ल्या पथका वरवीं हांव पथकी स्वभाव म्हाका आयलो तेन्ना हांव जिजून कितें केलां तें कुसार कितें जालां तें सत मानल्या वरवीं ताचे स्वभाव म्हणजे ताचो नितीवंतपण म्हाका येता Are you following? आतां तुमकां So when I come to Jesus केदाळ हांव जिजू लागीं येता and I receive the Holy Spirit, हांव पवित्र आत्म्याक घेता my sin nature is nailed on the cross. म्हजी पथका त्या कुर्सार जिजून कुर्सार उमकाळून नास केल्यात And I now has His righteousness as a new nature. आतां ताचे ते नवे स्वभाव म्हणल्यार ताचो नवो स्वभाव ताचे नितीवंतपण म्हजें जावन आसा And that's why I have a good relationship with God, with That- no guilt feeling. त्या देखून म्हजो संबंध बरो जावन आसा म्हणजे तेची खांत उणी ना So now comes, what is the difference between righteousness and holiness? आता काले आसा नितीवंतपण आनी पवित्रपणा मध्ये काले व्यत्यास आसा नितीवंतपण आनी पवित्रपणा मध्ये कितें व्यत्यास
Holiness and righteousness. What is the difference? Righteousness is the nature that I received from Jesus. It's a free gift from God. नितीवंतपण म्हणल्यार देवातावन म्हाका मेळ्ळे ते फुकट देणे जावन आसा, ताचो स्वभाव जावन आसा. Because I have the new nature of Christ, कित्याक तो देवाचो नवो स्वभाव म्हजे थंय आसल्या वरवीं I feed myself with the word. हांव देवाचे उतार म्हज्या जिवितांत काण घेताना I am no more ignorant. हांव नेणारी न्ही आता. Now I have the wisdom of God. कित्याक म्हाका देवाची जाणवय आसा. Now I put that into action of obedience. That action of obedience is called holiness. केदळा हांव कितें शिकला तें म्हज्या जिवितांत कार्य रुपाक घालता, ताचो फळ जावन आसा पवित्रपण. Are you understanding? Acha. वय देवातून मेळ्ळे फुकट दाणे आणि देवाचो नेचर. स्वभाव देवाचो तो स्वभाव And holiness is पवित्रपण जावन आसा. because I got his righteousness, ताचे नितीवंतपण म्हाका मेळिल्ले वरवीं I am putting it into action of obedience. हांव त्या उतराक विधेयी जाल्ल्या वरवीं, ह्या कार्याक गेल्ल्या वरवीं I am walking in holiness. त्या देखून म्हाका ते पवित्रपणान जिवंक जाता. Is it interesting? हे बरी इंटरेस्टिंग आसा गी. प्रेज गॉड. That is why no matter what you have done in your life, त्या देखून तुमच्या जिवितांत तुम्ही कितेंय करून आसूं बरो, when you come to the Lord, केदार तुम्ही सोम्यात येतात, he is not only forgiving your sins, तुमचे पदका मात बोगसूंचो मात्र न्ही, he forgives your sin and destroys the sin nature. तितलेंच न्ही, तुमची पदका बोगसूंची मात न्ही, तुमचो तो पदकाचो स्वभाव सुद्धा तो नाश करता And he gives you his nature. आणि ताचो स्वभाव तो तुमकां दिता. Correct? Now समजले? you ate food in the afternoon. तुम्ही दनपारा जेवण केलें? Can you tell me what has happened to that food? तुम्ही सांगेत की ते जेवण केल्या उपरांत कितें जालें? Are you doing or your body has been designed to do that? हे डायजेशन Now, do you know how it happens? तुम्ही करतात की तुमची कूड या पोट करता, Can you feel it? तुमकां कितें कळी जाता? But you gave natural food. तुमचे काम काले जावन आसा काण दिवचे. But that body of yours changed that natural food into calories. ते बॉडीन ते सिस्टम असल्या वरवीं तुम्ही केल्ले खाण काले जाता, ते जिरवणूक कॅलरी रुपांत उत्पत्ती जाता. And based on that calorie, your body is moving. ते कॅलरी असल्या वरवीं आमची बॉडी त्या प्रमाणे काम करता. Just like he puts petrol in his car, जस्ट आम्ही आमच्या गाडयेक पेट्रोल घाल्ल्या बरी the engine works. इंजिन काम करता. In the same way, the fuel called food is put in your body. केदळा फ्यूल म्हळ्यार फूड तुझ्या पोटा भितर घालता या खाताय. Now your body has got fuel, it works. त्या भितर फ्यूल या खाण असल्या वरी तुझी कूड काम करता. Did you follow? तुमकां समजलें? In the same way, त्याच प्रमाणे now that we have the righteousness of God, केदारा तुमकां देवाचे नितीवंतपण मेळ्ळ्या वरवीं and you feed your body, your spirit with this word, केदारा तुमच्या आत्म्याक हे देवाचे उतार तुम्ही दितात, कावितात, the spirit starts digesting that word ते देवाचे उतार तुमचो आत्मो डायजेस्ट करता, जिरयता, and converts this word into a power called faith. डायजेस्ट करून जिरोवन खाले करता, भावार्थ उत्पन्न जायचे करता. So now when you got the new fuel called faith, केदारा आता तुमच्या कुडीर नवो पेट्रोल म्हणजे भावार्थ आसा. now you don't आत्म्यात want to use their faith for worldly things, now you are using the faith for God's word and godly things. त्याला तुमचो भावार्थ या संसाराच्या संगतेक तुम्ही उपयोग करनात, बगार देवाच्या उतराक देवाच्या राजापासून तुम्ही उपयोग करतात. So what is very important? किती मुख्य गरजेचे जावन आसा, To love God and serve God. देवाचो मोग कसो आणि त्याची सेवा करची. You have to feed yourself with the word of God. त्या देखून तुम्ही देवाचे उतार तुमच्या कुडीक तुम्ही दिजे पडटा. When you came here, तुम्ही हांगा आयल्यात, might be somebody came with sorrow, तुम्ही जायते जण दुखीने आयल्या जावन somebody बरो, came with pain. तुम्ही जायते समस्या दुःख घेऊन आयल्या All that बरो. we are doing is, कितेंय तुम्ही केल्यार we are opening our mouth and speaking to you words. आम्ही कितेंय खाले गेल्यार केदार आम्ही देवाचे उतार तोंडार उक्ते करून उलयता. Your ears are hearing, तुमचे कान ऐकतात, your heart is believing. तुमचे ककाळी सत म्हणता, Even though you are with sorrow, तुम्ही खंयचे खंतीन दुखी नसल्यारी this word has the power to destroy that sorrow and fill you with joy. केदाळ हे उतार तुम्ही कान घेतात, ऐकतात, या उतराक सकत असा तुमचे भितर असले दुःख सकण नाश करची.
When joy comes to you, केदाला संतोष या आनंद तुमच्या भितर येता now you are living the same word तुमच्या भितर जीवनाचे तस उतार with joy, संतोष आनंद and now you are saying the joy of the Lord is my strength. त्याला तुम्ही म्हणतात सरस्पर आनंद म्हणजे बॉल जाऊन असा But what happens if you don't eat this? तर हे उतारस ना तर किती जाता What if your auntie doesn't feed you for 1 week and you're staying in a house? आंटी तुका एक हप्तो कांय खाण दिना जाल्यार कशी आसा तुजी परिस्थिती What will happen to your health? कितें तुजी भलायकी कशी आसा Calories are down, कॅलरी तुजी डाऊन जाता no fuel, नो पेट्रोल ना धक्का चल रहा है. धक्का मारीच्या बडात झर्क मारूंक सुरू जाता So do we need this food? त्यात कोण या खाणाची आमकां गरज आसा की That's why from morning to now I'm only teaching the word of God. त्यात कोण सकाळी जावन देवाचे उतार या जाग्यार हांव तुमकां प्रसार जावन आसा I told you I'm not interested in finishing the portion. हांव हे पोषण एकच फावटी कंप्लीट करचेर म्हाका इंट्रस्ट ना I decide to teach only one line. म्हाका अशा एकच वाक्य शिकू एकच But if सेंटेन्स that you learn it, understand it and use it, you will definitely come with result. जर तर काल शिकला ते वाक्य तुमकां समजले ते खऱ्या रुपाक गेले जाल्यार खंडीत जावन तुम्ही रिझल्टान येतात Praise God. प्रेज गॉड Just change the slide, Baba. प्रेज गॉड Now what is the reason for forgiving others? कंपेलिंग Compelling means the important reason, means compulsion, why you want to forgive others. आमकां कित्याक गरज आसा आमी भोगसूंक First one is पयले जावन आसा grace factor. ग्रेस देवाच्या कृपे खातीर What is grace? ग्रेस या कृपा म्हळ्यार कितें घट्ट सांगा She's doing a fantastic homework. Huh? ते She ऐकता knows all my definitions by heart. ती बायबल क्विज आणि हा? प्राइज मेळटा तिका Huh? बायबल क्विज Ah, she gets the prize. Praise God. प्रेज गॉड What is grace, Baba? ग्रेस म्हळ्यार कितें कृपा म्हळ्यार कितें And what is mercy? मर्सी या काकोल्ट म्हळ्यार कितें Mercy is काकोल्ट म्हळ्यार I deserve to be punished म्हाका खंडी जावन शिक्षेक हांव फावो because I've disobeyed God. कित्याक हांव देवा विरोध अविधेयपण हांवें आदारला But because of mercy, कित्याक ते काकोल्ट आसल्या वरवीं God cancels my punishment. देवान ती म्हाका कितें शिक्षा आसली ते कॅन्सल केला That's why it is mercy. This mercy cancels my punishment. काकोल्ट आसल्या वरवीं कितें म्हाका शिक्षा मेळचे आसले ते देवान कॅन्सल केला And what is grace? ग्रेस म्हळ्यार कितें I don't need, I've got disqualified. हांव ना फावो तरी I deserve to be punished. हांव म्हाका शिक्षेक हांव पात्र तरी But God, instead of punishing me, starts blessing me. शिक्षा जेवच्या बदलाक देव म्हाका आशीर्वाद दिता And why does He bless me? कित्या पासून तो म्हाका आशीर्वाद दिता Because of my disobedience. कित्याक म्हज्या अविधेयपणाक लागून Jesus had to go to the cross. म्हज्या अविधेयपणाक जेजू कुसार गेलो And He took that my punishment on the cross. ताणें म्हजी शिक्षा ताणें खाण गेली And all that He obeyed, तो विधेयपण जाल्ल्या वरवीं according to Deuteronomy 28, अकॉर्डिंग द्वितीनियम 28 अध्याय 28 असल्या प्रमाणे Jesus is to receive all the blessings. जेजूक हर एक आशीर्वाद आसली मेळ्ळी That blessings, ती आशीर्वादा God gives it to us as a free gift. ती आशीर्वादा म्हाका ताणें धर्मार्थ दिल्यात And that blessing is called grace. I don't deserve it, but God gives it. हांव ना फावो जाल्यार देव कुशी व्हरता ताची सकत अधिकार पदवी धर्मार्थ म्हाका दिता But I receive it free. केदाळ हांव ते धर्मांत काण घेता But God is the one who paid the price for it. पूण म्हाका ते धर्मा जावंक पुरो पूण ताचे फारीकपण कोणें दिला देवान So जेजू it cost Jesus His life, His blood. ताणें ताचे कशें फारीक केला ताचे जीव आनी ताचो रगत व्हरून ते फारीक केला But we got it free. पूण ताचे वरवीं आमकां कितें जालां ते फुकट धर्मार्थ मेळ्ळा That is grace. ते जावन आसा कृपा
And that is why the first reason to forgive somebody is त्या देखून पहिले उद्देश जावन आसा हांवें बक्षून सो कित्याक म्हणल्यार grace. म्हाका कृपे खातीर, देवाच्या कृपे खातीर. Put the next slide. Because we have been forgiven. What have you written? We should We forgive. should forgive because we have been forgiven. कित्याक हांवें बक्षिचें म्हळ्यार म्हाका ऑलरेडी बक्षाणें मेळ्ळां. He is not saying in the like the Old Testament, forgive, then the Father will forgive you. पोरण्या तस्तांपंता प्रमाणे न्ही तुमी बक्षिया त्याला तुमकां बक्षाणें मेळटलें म्हण हांगा सांगना. But he's saying because you have forgiven, कित्याक आमकां ऑलरेडी देवान बक्षिलां, that is why now it is our turn to forgive others. त्या देखून हांवें हेर एकल्यांक म्हज्या भाव भयणीक बक्षूंक आसा. Now the question is, त्या, is God forgiving us because He has no other option? आतां सवाल जावन आसा, देवान आमकां बक्षिला, बक्षिला Because He has no other option. ताका दुसरें कांय ऑप्शन नाटलें की? आ? कित्याक देवान बक्षिला? He is ताका कांय दुसरें ऑप्शन नाटलें He की? is forgiving us with all His willingness. ताच्या स्वंत खुशे वरवीं ताणें आमकां बक्षिला. So just as we have received forgiveness from God willingly, in the same way, the same willingness we should be ready to forgive others. कशें देवाच्या स्व इच्छेन ताणें आमकां बक्षिला जाल्यार आमी आमच्या स्व इच्छेन आमच्या विरोध असल्या हर एकल्या भाव भयणीक आमी बक्षूंक आसा. Put that Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. दुश्मन काय 32 32. Be kind one to another. बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आनी कणवाळेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यात त्याच परी That's bari. तुम्ही उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. But do we remember God has forgiven us? आमी हे चिंता की देवान आमकां बक्षिला म्हणून आमकां उडास आगी Do you remember that God has forgiven you? देवान आमकां बक्षिला म्हणून आमकां उडास आसा की? I No. think my translation is wrong, your translation is wrong. I don't know which language to speak. आमची भास तुमकां समजता की? So has God willingly forgiven us? Yes. देव स्वखुशेन आमकां बक्षिता? Or just hold the mic there. Or are we twisting his hand and saying, "Ma boksite ki na"? नाजाल्यार आमचे हात अशें करून बक्षिता की ना म्हूण विचारता की? आ? Or did God willingly forgive us? जर देव आमकां स्वखुशेन बक्षिता, Because he is willing to forgive, he sent his son Jesus to take our place. त्या देखून तो स्वखुशेन बक्षिल्या वरी ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक आमच्या पासून ताणें धाडलो. So every day of our life we should remember God has forgiven me unconditionally and willingly. देव हर एका दिसा हांवें उडास दवरी जे देवान म्हाका ताच्या पुता मरपात अपरमीत तरान बक्षिला आनी स्वखुशेन ताणें म्हाका बक्षिला म्हूण. We just finished at Ponda. आमी पोंडा रितीर जावन हांगा आयल्या. A doctor had come from Dubai to listen to the word. एक दोक्तेर दुबय तावन आयलो देवाचें उतर आयकोंक. This girl is just a youth. She just finished she became a doctor. एक यूथ चेडू आसले ते मुखार दाक्तेर जावंक आसले. She became a doctor. ते दाक्तेर जावन आसले And she came and I asked her, आनी ते आयले आनी ब्रदरान विचारले, your mummy had arthritis, no? तुज्या मम्मीक आर्थरायटीस आसा, गांठीची दूख आसा. How is the condition? How was your mother's condition of fingers? तुज्या आवयची कंडिशन हाताची पुरा कंडिशनां कशी आसतात? She said it is like this. ताणें म्हणलें ह्या रितीन The fingers have nearly started closing अशें आमकां चड बेंड करूंक जायना, अशें बेंड जाल्ल्या बरी and she can't open, neither she can move. आलोंक जायना, फ्री बरी आमी आतां आलेता पळय तशें जायना. अशें She can't hold a pen. ते खंयची एक वस्तू हातार धरूंक जायनात. She can't walk. करेक्ट सारके रितीन चलोवंक She जायना. can't sit on the toilet. टॉयलेटारी करेक्टून बसूंक जायना. Then I asked her, मागीर हांवें विचारलें, is your mother very dangerous woman? तुजी आवय भयंकर भिरांकूळ मनीस गी?
She must have committed lots and lots of sin. तर तिने जायती पथका करूंक आसूंक पुरो Might be she must have gone to the clubs. जावंक पुरो ती क्लबाक पुरो वेताली जावंक पुरो Might be drinking, smoking, dancing and everything. ते क्लबार वचून डान्सिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग पुरा करना आसूंक पुरो She said no. ते दू म्हणाले She's "No." always a prayerful lady. ते म्हणाले म्हजी आवय केदाळाई मागण्याची व्यक्ती जावन आसली Always a prayerful lady. अरे एका वेळार ती मागण्याची व्यक्ती जावन आसली She will even light a candle. ते वाती बरी जी येतेली The bigger the blessing, the bigger the हा candle. ती वाती पेटयताली कित्याक म्हळ्यार लांब वात पेटयल्यार चड आशिर्वाद म्हणून मेळटाली ती चिंताली And she was very sincere in her prayers. ते हरी एक मागण्या वेळार ती प्रामाणीक जावन आसली So I said, is there a cure for this? एका कांय म्हणी समस्याक पर्याय आसा गी She said medicine can be given so that it is arrested, but what has been damaged cannot be returned. मेडिसिन दिल्यार इल्ल्या वेळार सारकें जाता पूण कितें ते No, लॉस जाला it can be arrested, it won't go worse, Ah. but it will be Ah. there. only. मेडिसिन दिल्यावर कशें आसा ते कंट्रोल करूंक शकता मात्र पूण ते कंप्लीट क्यूर जायना मेडिसिना वरवीं So she started listening to the word of God. केन्ना तिने देवाचे उतर आयकोंक सुरू केले And in those days during COVID time, त्या प्रत्येक जावन त्या कोविडाच्या वेळार I used to start at 7 o'clock. ब्रदरान एक 7 वरार क्लास सुरू केली My cousin is sitting there, ब्रदर असो कजन थंय बसून आसा म्हणटा Marina is sitting there. मरीना आसा म्हणटा हांगा She had invited me to a house for dinner. तिने घरांत एक जेवणाक ब्रदराक आपयले आपोवणे दिले And that day I came to know about a Zoom application which we had nearly 8 months back. त्या वेळार ब्रदराक कळीत आयले झूम म्हणले एक एप्लिकेशन ॲप आसा म्हणून And, ते 8 महिने and पयले in my mind, I'm thinking about that application Zoom. हांव Nobody can go out, nobody can come in. So I'm thinking about Zoom. Now she has fried fish, she has done everything. My mind is where? Zoom. ते पुरा तयारी करनासले पूण म्हजी मोव तुकेंचेर आसलें ते झूम म्हणल्या एप्लिकेशन वयर आसले I told her, हांवें तिका सांगलें today you have cooked all good things for me. तुवें खंडी जावन आज बरें बरें म्हजे पासून रांदलां आसतलें Please forgive me. दया कर म्हाका बक्षी My mind is not here. कित्याक म्हळ्यार म्हजें मन हांगा ना Tomorrow morning before sunrise I have to run. कित्याक फाल्यां सकाळीं सूर्य उदोवचे पयलें म्हाका हांगा जावन वचूंक आसा I want to go and check how this Zoom works. म्हाका पयलें कळीत जाय की हे झूम एप्लिकेशन कशें एक्टिवेट करचें म्हणून And that day I started teaching. त्या दिसांतल्यान हांवें एक शिकोवन दिवंक सुरू केलें Starting at 7 o'clock in the morning, सकाळीं 7 वरां सुरू केलें night 3 o'clock in the morning. नाईट 3 वरां पर्यंत Because in Zoom there is no lunch time, break time or any time. Anytime you want, you Zoom- break, anytime you want, chalu. झुमार एक टायम म्हणलं ना एनी टायम तुमकां कवी येता जेवी येता कंटिन्यू जावन आसतलें So it was every day 7 to 3. हरी एक दिसा 7 जावन 3 वरां म्हणसर आसतलें 7 in the morning till next day 3 o'clock. 7 सकाळीं जावन मध्यान राती म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा पांत्यार 3 वरां म्हणसर This girl's mother also used to sit and listen. हे ती आवय ती आयकून आसली समस्या आसली And during that time I was teaching on a topic called agape love. त्या वेळार हांव आगापे लवा विशयान देवाच्या खऱ्या मोगा विशयान हांव शिकोवन दिवन आसलो She began to listen केदाळा तिने आयकोंक सुरू केलें and she began to realize तिका तेदाळा समजलें that I am a person who is bitter all the time. हांव एक व्यक्ती जावन आसा म्हजे भितर जायते कोटसाण आसली व्यक्ती I am a person who is hurt all the time. हरी एक म्हजे ते भितर दूख हांवें भरून दवरला I am a person who has got unforgiveness in me. म्हजे ते नाना तराचे नाबोगसाणे आसा So she began to realize that I need to forgive. ते वेळार तिका समजलें हांवें बोगसूनचे गरजेचे जावन आसा And a journey began to operate by love. ते वेळार ती मोगान सोलोंक तिणें सुरू केलें By 7 to 8 months, 7 जावन 8 महिन्या भितर her bones which were like this began to become straight. तिचे आतां आत इल्लो इल्लो उक्ते जावन नीट जावंक सुरू जालो Today she is running a Bible class called Mighty Mom in आज Dubai. ती मायटी मॉम म्हणले एक बायबल क्लास सुरू करन आसा सुरू करता नाही, सुरू चालू केला असा. From COVID time it is. त्या कोविड टायमात जावन तिने सुरू केल्ले आजही जावन आसा What happened? कितें जालें She made a decision to love and serve. तिने एक निर्धार घेतलो हांव सेवा करता आनी मोग करता What does it say? हे कितें म्हणटा Forgiving one another, फॉरगिविंग एकामेका बोगसूनचे even as कशें जेजू क्रिस्त कशें देवान म्हाका देवान म्हाका
For Christ's sake, ದೇವ Has forgiven you. जेजू क्रिस्ता मुखात कशें म्हाका देवान बक्षिला त्याच मुखांतर त्याच प्रमाणे हांवय हेरांक एकामेका बक्षाणे दिवंक आसा you just survived. तूं आज वंसले If you would have continued with this battle, with this journey, तूं जर तर कंटिन्यू ह्या झुजांत गेले तर devil had actually cornered you to destroy you, but give you slow death, slow suffering, but every day torture after torture, torture after torture, no sleep, no peace, everything. सैतान खाले करता असलो तुका स्लो डेथ दिता असलो तुझ्या भितर शांती समाधान खाण तुझे जिवीत तो नाश करता असलो Tonight you will sleep like a baby. तू आयच्या दिसा एक ल्हान भुरग्या बरी न्हिदताय Now how is she looking with a smile? यस फेस इज ग्लो मुकुट Then why do people say I look like Hunda? Hallelujah. हालेलुया Okay. Next slide. Is that clear? Yeah. So who forgives first? कोणे बॉक्साने पहिले दिजे आ Christ. Can you forgive somebody? Please understand. Please understand. Can you give somebody something which you don't have? जर तर तुझे ते काय ना ते हेरांक तुमका दिवंक जाता No. So who is going to forgive first? ते कोणे तर पहिले आमका बक्षिला बक्षोंका You Sorry, are. तुम पूरा आंसर देते पहला. सॉरी Who is supposed to forgive first? कोणे पहिले बक्षीजे So who gives whom first forgiveness? कोणे कोणाक पहिले बक्षाने दिजे God. God. But देवा when you are saying, Our Father, what are you saying? आमच्या बाबा मागण्या तुम्ही किती म्हणतात Do you know how dangerous that prayer would have been? आता कळलं की ते मागणे कितले डेंजरस म्हणून That's why I don't say it. See? A consciousness is saying, if you are saying that prayer, God cannot forgive you. I don't say that prayer. ताचे अंतस का सावन आसा जर हांव ते मागणे करतलो हांव बक्षीन जाल्यार देवी म्हाका बक्षाणे दिवचो ना But by not saying it, does it solve your problem? आता तुझे समस्ये प्रॉब्लेम परिहार जाले I even forgot that prayer. That is why I was recollecting. Well, no. By forgetting and all that, does it solve your problem? The problem is there, the root is there. You only cut the stem, but the root is there. तुवें खाली How many times you cut the trunk, but the root is there. So which one do you want to first cut? The root. When the root is dead, the whole tree is dead. तुवें खाली हे मात काले मूळ मात आसा पूण तांणी पाळां आनीकी आसात तुवें खाले करूंक आसा मूळ न्ही ती पाळां समेत उमटोवन काडूंक आसा So first point is what? तर पहिले पॉइंट कितें जावन आसा God has forgiven us. देवान आमकां बक्षिला We should forgive. त्या देखून आमी बक्षूंक आसा And God has forgiven us willingly, देवान आमकां स्व इच्छेन बक्षिला not by force, बलात्कारान न्ही not because He had no option, कितें ताका दुसरे पर्याय नाटल्या वरवीं न्ही but He has forgiven us willingly. ताच्या स्वकुशेन ताणें आमकां बक्षाणे दिला Second point. दुसरें जावन आसा Next point. Please read that. God God has has shown us. grace Grace to to us, God has so we showed to must us. show grace to one So we another. must show grace to one another. देवान आमकां कृपा दिल्या त्या देखून आमी एकामेकांकी कृपा दिवंक आसा So what is grace? ग्रेस म्हळ्यार कितें A student failed in a school in a class for 5 marks. एक विद्यार्थी एक इस्कालार 5 मार्काक फेल जाता जाल्यार What does the teacher give? तेजा टीचर काले दिता काले दिता I also got 80 and he also got 80. आमी दोगांयकी 80 मेळ्ळा But he is telling teacher, give me 1 mark. I want to be highest. म्हाका 1 मार्क्स दी म्हण हांव टिचरी लागीं येता कित्याक म्हाका हायेस्ट जावंक जाय But तुका कशें 5 दिले? हाँ? फेल जाता म्हळ्यार पास केले तर कोण फेल जाता ताकाच मेळटा. So have we ever failed? आमी रियेकली फेल जाल्या ओंगी Yes.
ये बराबर है ना, आंसर देते जाता है घुमा फिरा के. Have you ever failed? Yes. How many times did you fail? आम्ही Many कितले वेळी times. फेल झाल्या? Fallen short of glory. Many times. What is fallen short of glory? You are only telling me the scripture but not making me understand. Yeah, what is fallen short of glory? I don't know, brother. So what is glory? ग्लोरी महिमा म्हळ्यार कितें? Glory is God's manifesting power. I देवाची can't ती see God, महिमे म्हणून सकत म्हाका दोळ्याक दिसची पडना, but I can see the signs and wonders that He does because of His glory. पूण देवाची ती अद्भुत कार्या म्हज्या दोळ्यांनी हांव पळोवंक शकता. त्या वरवीं ताची महिमा हांव पळयतां. Hey baby, you came when you were 12, no? 14-year-old. 14, yeah. तू 14 वर्सां आसतना तू आयली. At that time, had you seen the Holy Spirit? तुवें पवित्र आत्म्या पळयलाय? No, brother. You had seen Spirit of God on me, स्पिरिट ऑफ गॉड No, I don't know पवित्र that. आत्म्या वयर पळयलाय. but did you see the glory? Yes. What glory you saw? That day I got the gift of tongues. So what glory you saw? Physically, my eye problem got solved. That is glory. That is And my sister's is continued. Her number has continued. She was also there for retreat, but she was not believing. She was standing next to me only. तुझी So, दोळ्याची so दिश्ट you were गेली. believing and you got that this thing. Yeah, you told her also. Her faith is more. You told her to close her eyes, but she was not closing. She was looking like this. Okay. You got it. Then again you went on a journey of unbelief. No, this No, eyesight never. That topic you did not go. This topic, forgiveness. Other things, yeah. ते देवान कितें दिश्ट दिली आज सारकी आसा, पूण ह्या टॉपिकावर बक्षाने विरोध. So did God give you free, or He told you give that brother who prayed for you 1 lakh rupees? She gave me 1 lakh. 1 lakh? Praise God. No, brother. Because it was 1 lakh. If it was 2 lakhs, then she would have given me 2 lakhs. Both the eyes were healed. बहुत म्हाका पण 1 लाख दिलं. मला लागतं तो मोदे कोण आलो ना एजंट हां. त्याने 1 लाख खाला. प्रेज गॉड. Did God charge you any money? No, brother. You got it free? Yes, brother. Grace is always given free. Yes. If you pay the price, it's never a grace. Yes. देव तुका केदाळे धर्मान दिता, देवान दिवच्याक तुवें पयशे दिवंक गरज ना. जर पयशे दिवचे जाल्यार ताका ग्रेस म्हणून सांगनात. कृपा. So God has shown grace to us. देवान आमकां ताची कृपा दाखयल्या. He has given it to us free. ताणे ते आमकां धर्मार्थ दिला. And because He has given us free, ताणे ते आमकां धर्मार्थ दिल्ल्या वरवीं now what we must do? त्या देखून आमी कितें करूंक आसा? We must also show grace to others. आमी हेरांक कृपा दाखोवंक आसा. When somebody comes to asking for prayer, कोणी एकलो व्यक्ती तुजे लागीं मागणें विचारूंक येता ना, I can remember my days I used to stand in the queue. म्हज्या वेळार आमी लायनी रावतालो. And I would stand in a queue, not like you all. I used to stand, if there are 6 people, I'll go to all the 6. हांव तुमचे बरी न्ही. जर 6 जण रावल्यार 6 लायन असल्यार आमी 6 लायनार रावतालो. That was one trip. Then I would go second time, पहला बार थोड़ा बचा रहेगा, वो भी 6. Means 12 times. तसे परत एक पटी जायना जाल्यार परत आनीक पटी 6 टायम येतालो. तसे 12 टायम जाताले. 12. That's why my hair this side went off. त्या देखून ब्रदराचे केस सांगनात मुखार. आत दवर. I'm not joking, I used to stand in a queue. हांव हे जोक करना, हे हांव अशें करनासलो पयलें. Then one day the Lord taught me एक दीस देवान म्हाका सांगलें that you record the word of God on your mobile, on your Walkman. That time Walkman was there. तू एक काम कर, तू देवाचे उतार तुझ्या वॉकमॅनांत रेकॉर्ड कर And hear it. आणि ऐक. So there was a Sony cassette C90. त्या वेळार सोनी कॅसेट असली C90 म्हणली ल्हान. 45 minutes, 45 minutes. 45 मिनिट्स 45 मिनिट्साची. I recorded one side 45 minutes. हांव एका सायडीर 45 मिनिट्स रेकॉर्ड करतलो. Only scriptures, no preaching. खाली देवाची बसवणी मात, स्क्रिप्चर मात. But only scriptures on healing and deliverance. हरी एक स्क्रिप्चर भलायकीची आणि सुटकेची, डिलिव्हरन्स. And I would listen. हांव ते काले करतलो, ऐकतलो. Before it could end up to 45 minutes, I would start puking, manifesting and all that every day.
केदळा हांव ते आयकोन मुग्ध जावचे पयले म्हणजे ते मॅनिफेस्टेशन जाताले पुरो म्हणजे भितर असले काय भायर येताले मॅनिफेस्टेशन जाताले हरियेक जाताले सदांय. Then I would say, I went to 6 people double time, nothing happened. हांव तेदळा हांवें चिंतून पडलो हांव सो लायनीर डबल टायम केल्यार म्हणजे जिवितान कांय बरेपण पळोवंक म्हणा नाटले. बळेपण आसा पण नो मॅनिफेस्टेशन. बरेपण आसा खाली बळेपण तो जबरदस्त आसा. बरेपण मस्त असले पूण कांय मॅनिफेस्टेशन कांय बरेपण But when I सुटका नाटली. listen to my voice, the scriptures, केदळा हे देवाचे तर म्हज्या उतरांनी हांवें आयकूंक सुरू केले. there is always a puking and vomiting. केदळा हांव ते ओंकारे या भितर काले एक सिक्कीट भायर येताले म्हज्या कुडी भितर जावन That day I realized तेन्ना म्हाका समजलें I don't need to go to anybody to lay hands on. हांवें आनी मुखार कोणाच्या लायनीर मुखार हात म्हज्या तकले दवरची गरज ना. I have to take this scripture, हांव हे देवाचे उतार काण घेता record it, हांव रेकॉर्ड करता and keep listening to it. आनी कंटिन्यू आयकूंक सुरू करता. Faith comes by hearing, and hearing by the word of कित्याक God. भावार्थ येता आयकून भावार्थ उत्पन्न जाता. And that day was the final day. I never stand in a queue. ताचे उपरांत म्हणजे निमाणो तो दीस जावन आसलो. ताचे उपरांत हांवें केन्नाच लायनीन उबें रावूंक ना. प्रेज Which गॉड. one do you want? आमकां कितें खंयचें जायचें. Just sit on there. Sit on there. No, there's a seat there. No, you asked 2 things. Practical. I'm You are saying. always asking practical only. Sit on. See, regarding this praying, of course, we all completely agree with you, but there are certain exceptions, like people, sick people, senior citizens in old age homes. They also read the Bible. They always say, please pray for me, please pray for me. And when we pray for them, they get real healing, it benefits them. And then, they can pray better. This is an exceptional case which I have noticed personally in practical life. So I don't agree completely with you, though completely what you are saying also is 100% correct. But you don't agree. But, okay. Now I want to ask her. पूण आतां हांव एक तुका सवाल विचारता. In the old age place, ओल्ड एजांत आश्रमांत people who say, pray for me, लोक म्हणटा या ती असली व्यक्ती म्हणटा म्हजे पासून तूं मागा. there's nothing wrong. तातूंत कांय चूक ना. You pray. तुवें मागीत. But is that person now trying to grow his relationship with God? ते दळा तूं जाणा जाता की ती व्यक्ती देवाच्या एकवटान जीवन आसात जीवंक शकता. If a person doesn't know the Bible, that person doesn't know God inside. जर तर ताका देवाचे उतार गुंतून नासल्यार देव कोण म्हूण कळीत How will you आसना. know what is right and what is wrong? कितें बरें आनी वायट ताका कळीत ना म्हूण That कशें is why it कळटा. is called the word of God. त्या देखून आमकां देवाच्या उतराची गरज आसा. So हाँ ये देख उसको बोल रहे थे ले 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 देखा They are Catholics. don't use Catholics, maybe Catholic है. Shall I Catholic मत बोलना. Then I say Christians. हाँ. Christians, okay, no? Well, they are also Christians. They are definitely, they know the Okay, Bible. I'll tell you one thing. Can you see this tattoo? हांव तुका एक सांगता विशय हे टॅटू पळयलाय तुवें. Baba, can you see this tattoo? What does it mean? ताचो अर्थ काले. You are a Christian, according to me. What does this mean? ये 6 रुपया में बनाया मैंने बैंड्रा फेयर में. हे 100 रुपया का मैं बँड्रांत 6 केले. रुपया पूरा दिया. 100 रुपये दिल्या ताका. रास्ते पे बैठा. मार्गार बसला. ये और ये दोनों मिलके 3 रुपए का 6 रुपया भरा. एक 2 करूंक 3 रुपये लेखान 100 रुपयाला म्हाका लागल्या. कभी नहीं जाता है, साबुन लगाएगा भी नहीं जाता है. कितले साबू घालून घसल्यार योसाना. लेकिन ये 6 रुपए का दिला है. 33 इयर्स तक मेरा जो भी फ्रूट था शैतान खाता. ते घालनी 33 वर्सां म्हणसर म्हजी फळां जावन आसली पुरा सैतानाची. सो इससे क्रिश्चियन हो गया. हे घाल्ले तर हांव क्रिस्तांव जालो की. This word, हे उतार when it was preached, केदळा आमी परगट करता. I paid attention to what it says. केदळा सांगता ताका कान दिता. And then there came a power to repent. तेदळा ताचे ते परिवर्तन करूंक सकत Then उपक्रम that करता. faith came. तेदळा भावार्थ उत्पन्न जाता. And I began to practice. आणि ते हांव कार्य रुपा घालता. अरे मेरा रिश्ता क्या बन गया यार. तेदळा म्हजे रिलेशनशिप कितें जालें. If a person is depending on somebody else's prayer, no,
he will never grow in his relationship with God. जर तर एक व्यक्ती हेरांच्या मागण्याक वंदून असल्यार ताचो रिलेशनशिप संबंध They घट should जावंक be साध्य ना. also मार given खाएगा, Bible, सुनो word of सुनो, God. मार खाएगा, लेकिन जिस दिन सीखेगा ना रिश्ता मस्त बनेगा. तो मनीस खंडीत जावन हेरांचेर वचून मार खाता तेन्ना तो शिकता त्या दाडा ताचो संबंध मजबूत जाता. Do you drive I car? agree, I agree. No. Do you drive car? तू No, no, कार no. ड्राईव्ह करताय तू कार ड्राइव करते है? वय. Now this fellow comes and says, today is my test, please pray for me. हांव Only example. एक्झाम्पल हांव तुजे लागीं येवन सांगता म्हजे बसत माग कित्याक आज म्हजे ड्रायव्हिंग टेस्ट आसा. Do you think I'll pray for him? I will never pray for a person who is going for a driving test. अगर उसको पास हो गया और इसको ड्राइविंग नहीं आता कितने लोग को मार डालेगा. हांव खंडीत जावन हेच्या बसत मागसो ना कित्याक ते ड्रायव्हिंग केल्ल्या वरी मागणें केल्यार हेच्या वरी कितले जाणांक अवघड अपाय जावंक साध्यता आसा. Huh? All are agreeing, Baba. All are agreeing to what you are saying. Listen, what is very important is if he drives और लेफ्ट से राइट लेके गया, how many vehicles will go? और दुबई में कितना स्पीड जाता है? 140. 120 40 60 भी है. 140. 40 तुमने ऐसा किया शेख उड़ जायद गया. रोड में, तू किधर रहेगा? उड़ गया. तू उड़ गया, उसके पीछे 80 गाड़ी भी उड़ गया. Praise At God. least 80-100 cars are gone. Praise God. ये भी दुबई वाली है. Praise God. Praise God. So, what is very important is not the healing, not the blessing, a relationship with God. That's why he says, God created me to love him and serve him. कितें गरजेचें म्हणल्यार हिलिंग बेकोवणी हे आशिर्वाद न्ही, संबंध एकवट तो रिलेशनशीप गरजेचो जावन आसा. Do you think I decided to be a preacher? तुवें चिंतलां की हांव प्रिचर या जाता म्हणून? I don't think so. I never decided to be a preacher, but I was all the time thinking how this word is working. हांव केदाळे चिंतून हांव एक प्रिचर जाता म्हण, पूण हांव चिंतलो हे उतार कशें काम करता म्हण हांव चिंतलो. And I began to practice. हांवें कितें आसा तें प्रॅक्टीस कार्यरुपाक घालूंक सुरू और केलें. विलियम भाई को देखा, विलियम भाई जरा खड़ा हो जा भाई, लंबा लंबा आदमी है, खड़ा हो जा. खड़ा हो ना यार. विलियम भाई, ये विलियम भाई. हे विलियम बाय आमचो. Wait. I was in the seminary हांव ब्रदर सेमिनरीर आसलो. studying theology. तो थियोलॉजी देवशास्त्र शिकतालो. This brother called up my principal. बोल जरा माइक दे. ब्रदर प्रिंसिपल गॉड. मुस्तूवर संपयलें ए माइक बंद है. मुस्तूवर संपयलें 2002 अंत. थँक यू. 2002 अंत आमचो एक प्रेयर ग्रूप आसलो आनी हॅलो 2002 अंत ज्यो रायट्स जाल्ले गो तागे सगळ्यांक गुजरातांत दाहोद तावन येवची गाडी उलपाल्ली आनी पुरा ते 2002 अंत ते आदले दिसा गोदरा कांड जाल्लें. सो 2002 अंत एक कांड जालें. कांड जावच्या पयलें एका दिसा पयलें आमचो लिडर आहलो प्रेयर ग्रुपाचो, तो ताका वियतनाम गेलो आनी आमच्या प्रेयर ग्रुपांत कोणी लिडर नासलो. सो कोणी रावंक तयार नासले आनी हांव तो खाली 1 वर्स तावन माता आहलो. तर तेन्ना थोड्यांनी सजेस्ट केलें विलियम लिडर जा म्हणून. हांवें म्हळें पळय म्हाका कांय गुत्तू ना कालीं करूंक. हांवें म्हळें हांव हेल्प करतां, हांव येतां प्रेयराक येतां, पूण बाकीचे परत तुमी हेल्प जायत म्हळें. हांव लिडर जालो दुसरे दिसा तावन हे रायट्स जाले दुसरे दिसा कांय प्रेयर ना, पुरा हें जालें लॉकआवट जाल्लें. 1 म्हयनो म्हणसर कांय प्रेयर ना. ताज्या उपरांत कोण येतात कोण येनात तशें जालें. भोव थोडीं जाणां मनशां आसलीं. तशें आसतना मागीर अचानक एक फावटी एक काय ताचें नांव, एक गोवन फ्रेंड, तो आमचें तें हिलिंग प्रेयर चलतालें तेन्ना अचानक तो आयलो आनी तो ब्रदर जॉन्सना विशीं सांगूंक लागलो. सो म्हाका बरें लागलें. हांवें म्हळें चल हाका आमी आपया म्हणून. हांव हाचे कडेन उलयलो आनी सगळी डेट आनी सगळी फिक्स केली. फिक्स जाल्या उपरांत येवंक थोडेच दीस आहात. ते वेळार म्हाका सडनली उडास जालो, अरे यार हांवें ताका आपयलां तो सही, हांव ताका वळखना, वो कितें करता कालें करता खंयच्या सॅक्टाचो म्हाका गोत्तू ना. येवन हांगा येवन कितें शिकोवन मागीर हांवें म्हळें ती कोणाची जबाबदारी म्हजी जाता. सो एक फादर आपा आहलो वर्गीस म्हणून, फादर वर्गीस,
ताका मागीर राती फोन केलो हांवें म्हळें अशी अशी गजाल हांवें ऑलरेडी फिक्स केला आनी तो त्या सेमिनार येता हांवें म्हळें तूं एक काम कर ताका नंबर दिलो त्या पाद्र्यापाचो हांवें म्हळें तुगे फोन कर ताजे कडेन उलय मागीर ताणें रातीक ताका फोन केलो मागीर ताणें पाद्र्यापान सांगलें ओके मागीर ओके केलें मागीर ब्रदर मागीर आयलो पूण एक पोटी न्ही 7 पोटी आयलो ब्रदर जॉन्सन बरोडा पूण 7 पोटी एकच कडेन न्ही एक पोटी आयिल्ले हाका 7-8 जाग्यांनी हांवें आपोवन येयल्लें हाका म्हळ्यार एक दीस हांगा एक दीस थंय म्हणून अशें तशें ब्रदर जॉन्सन गोधरा में कोई आके प्रीच के क्या पूछना वो लोगों गोदराई ताका गोदराई आपोवन येयल्लें In Godhra, we preach with the doors and windows of the church closed. And when the priest gave me the letter, he said, "ये जगह में कोई preacher आता नहीं प्रीच करने के लिए." गोद्रांत शिकोवन दिताना पुरा बागला पुरा बंद करना हांवें फ्रीज केले ते असले पाद्राप सांगताले ह्या जाग्यार कोणी शिकोवन दिवंक येनात Not ऐकात one time, I think 3 times I went to Godhra. हांव 3 पोटी त्या गोद्रांत वचून हांवें शिकोवन दिल्या And Praise that is God. also the mercy of God. हरी एक ते देवाची कृपा खाकोळट जावन आसा Then he used to tell me, तू तो बहुत सस्ते वाला preacher है. William, मैं बहुत सस्ते वाला preacher है ना? मस्त चीप ले वो भी बोल दे. Saying easily, then I can understand what he's saying. अच्छा हिंदी में बोलूं हाँ चलो ठीक है मैं ब्रदर जॉनसन इसके लिए मैं बोलता हूँ ये एक ही सैंपल पीस है इसके जैसा अक्का दुनिया में मतलब कोई ऐसा प्रीचर नहीं है वो जमाने से है। हाँ वो ज़माने से क्योंकि मैंने भी बड़े बड़े प्रीचरों का प्रीचिंग सब सुना है और मुझे पता है इन लोग कैसा आते हैं किधर आते हैं करके लेकिन ब्रदर जॉनसन को मुझे मालूम है मैंने बड़ौदा के लिए लेके आया तो मैं एक बार 7 बार लेके गया उसमें एक बार मैं 7 जगह में लेके गया जैसा कि ये बकरे के जैसा जिधर मैं बोलो उधर आ जाता था ऐसा भी नहीं लंबा करने के लिए भी नहीं देता एक बार सिस्टर कौन सा कर्मलाइट सिस्टर्स थे वहाँ पे मैं लेके गया दोपहर का खाना उधर मैं सिस्टर को बोला था खाना खा के हम लोग को दूसरा जगह में जाने का था तो इन लोग जाके उन लोग प्रेयर होने के बाद में काउंसलिंग करने लगे मैंने जाके वो बैठे वो कड़े कड़े उठाया इन लोगों को क्योंकि नहीं तो दूसरा जगह जा नहीं सकते थे They are waiting there. लेकिन कभी इन लोग गुस्सा नहीं हुआ तो हर जगह में जिधर आए वो मेरे साथ में आए 1 लाख रुपया देगा तो गुस्सा होएगा क्या? एवरी ट्रिप में 1 लाख रुपया मिलता था मेरा. और ना एक बार हमने पैसा कलेक्शन किया था वो 6 छठे बार आए थे जब ये हमने कलेक्शन किया वो हमने नहीं ये मेरे गुजराती लोग आए गुजराती लोग बोलने लगे विलियम भाई हमें लोगों को पैसा देने का है तो मैंने बोला अच्छा वो तेल ही दे दिया उनको तो इन लोग ने कुछ पैसा इकट्ठा किया तो मैंने बाद में इनको दिया ये तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया फिर ये पैसा और उनके पास कुछ पैसा था उधर का एक लड़की को गुजराती लड़की है उसको ज़रूरी था उनको देख के वो आ गया Praise the Lord. Yeah, thanks, Brother William. We never knew that he was like this since वो ज़माने से he's like this, you know. मैं रास्ते वाला प्रीचर है. झूठ नहीं बोलते. मैं गली वाला प्रीचर है. मैं चर्च वाला नहीं है. मैं पहले से गली में प्रीचिंग करता था रास्ते पे. मगर एक बार नहीं आए थे बरसात आया था बाढ़ आई थी Yeah. जब ब्रदर जॉनसन नहीं आए थे उस दिन जब मैं एक बार गुजरात नहीं पहुंचा उसका वजह ये था एक जगह पे मेरा धंधा और दूसरी जगह पे ये लोग ने बुलाया. एक पटी म्हाका गुजराताक शिकोवन दिवन वचोंक जावना कित्याक म्हळ्यार एक वाटेन शिकोवन दिवंक आसली एका वाटेन म्हणजे बिझनेस आसले एंड दैट टाइम आई वाज एक्सपोर्टिंग. त्या वेळार हांव एक्सपोर्टाचे बिझनेस करतलो बॉम्बे गॉट फ्लडेड. बॉम्बेर पुरा प्रवाह आयलो फ्लड आयले ऑल माय मटेरियल इज अंडर वाटर. म्हणजे हरी एक मटेरियल उदकांत बुडोवन गेल्लें विलियम भाई इज कॉलिंग फ्रॉम देयर. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विलियम बाई थंय जावन कॉल करनासा म्हाका येताय की ना गी म्हणून व्हाट इज माय माइंड सेइंग? म्हणजे मन काले सांगतालें अरे इधर इतना फ्लड है तुमको मैं बरोडा आना मांगता है. हांगा उदकार पुरो बुडोवन गेला हांव म्हणटा हांव थंय बरोडा वचा जेगी आई रियली डिड नॉट गो टू बरोडा. हांव खंडी सच जावन सांगता हांव बरोडाक वचोना नॉट बिकॉज ऑफ फ्लड. प्रवाहाक लागून न्ही मेरा माल जो अंदर है कित्याक म्हजे कितें मेटेरियल कितें आसा भितर आसा आई हैव टू गेट इट रिकंडीशन हांवें ते परत रिकंडीशन करूंक आसलें एंड एक्सपोर्ट. आनी परत एक्सपोर्ट करूंक आसलें नहीं तो मेरे को फाइन लगेगा. ते ना जाल्यार म्हाका कितें पनिशमेंट या फायन मेळटालें. सो व्हेन ही कॉल्ड अप
केदळ हांवें ताका कॉल केलें I said, I can't come. हांवें सांगलें म्हाका येवंक जायना. That night was a night of fight. त्या राती म्हज्या मनांत झूज सुरू जालें. The Lord began to ask me, देवान म्हाका विचारूंक सुरू केलें, make a decision. तूं आतां एक निर्धार करून घे. Do you want to continue your business तूं तुज्या बिझनेस कंटिन्यू करताय की or do you want to continue my business? या म्हजे बिझनेस तूं कंटिन्यू करताय. So I said, Lord, हांवें सांगलें देवा I want to continue your business. हांव तुजे बिझनेस कंटिन्यू करूंक तयार आसा. So now what will you do with that business which is going on? पूण आतां म्हणजे ते आसा बिझनेस हांवें आतां कितें करीचे आतां खाले The करूंक Lord जाता. asked me. देव विचारना आसा तर आतां तुजे बिझनेस आसा न्ही तर हे खाले करताय तूं. I said, tomorrow morning I'll go and put down my shutter. हांवें सांगलें फाल्यां सकाळीं वचून हांव शटर बागेल बंद करता. So उस भाड़ में मेरा कारखाना बंद हो गया. त्या प्रवाहांत म्हजे फॅक्टरी बंद जाली. And I came into full time preaching. ताच्या उपरांत हांव फूल टायम मिनिस्ट्रीक आयिल्लो. Don't clap, don't clap, don't clap. क्लॅप मारनाकात. क्लैप मारने का मतलब क्या, मैं भी करने वाला है. क्लॅप थाळयो मारचो उद्देश आसा हांवूय करता म्हणटा. अरे फिर भी क्लैप कर रही है. जाल्यार क्लॅप करना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So as God shown me the grace, देवान आमकां कृपा दाखयल्या गी दिल्या गी. I know, now you sit on there only. I know that I cannot be qualified to stand here. म्हाका कळीत आसा ह्या जाग्यार रावोंक हांव ना फावो म्हूण. But it is God's grace. बकार देवाच्या कृपे वरवीं हें साध्य And जालां. because He has given me the grace, कित्याक ताणें ती म्हाका कृपा दिल्ल्या वरवीं now when I see somebody in trouble, केदळा एक मनीस समस्येर आसा I will also go out of my way because of the grace that I have received to help somebody else. ते म्हणजे ते कृपा असल्या वरवीं त्या व्यक्तीक हांव ते कृपे वरवीं त्या समस्येतून भायर काडूंक म्हाका जाता. So God delivered me from guilt factor. देवान म्हाका Guilt factor. गिल्ट कांतवणी त्या कांतवणी जावन म्हाका भायर काडलो. In the same way, त्याच प्रमाणे my action should bring somebody else out of the guilt factor. म्हजे आतां कार्य जावन आसा कोण पुरा ह्या कांतवणेन आसा त्या बंधनेन आसा तांकां पुरा भायर काडचें म्हजें काम जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Now it's been 27 years. हे लगभग 27 वर्सां जालीं. I've never had lack after that. हांवें ताच्या उपरांत कितेंच म्हाका उणेपण भोगोंक ना. Always God has been taking care of all our needs. म्हजे हर एका कितें गरज आसा पुरो देव म्हाका फाव करना आसा. Next one. If we do not forgive, then no longer can we be forgiven. Can this happen to anybody? जर तर आमी बोगसिना जाल्यार आमकांय बोगसणेक आमी ना फावो हे आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला की. Can it become? It's applicable for everyone, no? No. Did I say no? हांवें ना म्हूण You सांगलें asked की that question, no? Is I it- asked, I asked, can this happen to anybody? हे हर एकल्या ती जावंक साध्य आसा की. Now if I say, can it be that everybody is committed adultery? हांव आतां सांगूंक बरो हर एकली एडल्ट्री करतात की. The answer will be no. आन्सर Has तुमचें नो. everybody committed murder? हर एकलो मर्डर करूंक दिवशी मारूंक शकतात No. ना. But if I give you God's way of thinking, पूण- then everybody has committed adultery, everybody has committed murder. पूण देवाची हांव चिंता उतरा प्रमाणे गेल्यार हर एकलो व्यक्ती एडल्ट्री करचो जावन आसा कुणीगार जावन आसा. If a person thinks about some person with lust in his mind or ए- heart, जर has he committed adultery? एक व्यक्ती आपल्या मनांत लस्टफुल थॉट्स केल्यार ताणें एडल्ट्री केल्या बरी जाता की. A person is hating somebody else, is he a murderer? एक भावाचो तो द्वेष करता जाल्यार तो कुणीगार जावंक जाता की. Can you ask your auntie, are you a murderer? एकामेका इसार आंटी लागी सर तूं कुणी केलाय गी म्हणून. He's saying, I dare not ask auntie. So how easy it is to hate somebody? कशें हें हांवें हेरांक द्वेष करूंक जाता. So
So should we always be alert that we don't fall into that spirit of unforgiveness? त्या देखून आम्ही हर एका वेळार जागृत असूंक आसा त्या ना बोगसण्याच्या स्पिरितान पडनातल्या बरी. That spirit of unforgiveness can take you to hell. ना बोगसण्याचो आत्मो आमकां यमकाणा करून पळयता. So dangerous it is. तो भयंकर भिरांकूळ जावन आसा. Dangerous than adultery. त्या एडल्ट्रीचे की तो भिरांकूळ जावन आसा. Because when you have committed a sin, the spirit of unforgiveness will not lead you to repentance. केदळा सॉरी when The spirit of the spirit of unforgiveness will not lead you to repentance. कित्याक म्हणजे ते ना बोगसण्याचो आत्मो असल्यार म्हाका ते मन परिवर्तन करूंक तो सोडिना. Praise God. प्रेज गॉड. The third one, we should forgive because unforgiveness shuts out the forgiveness of God. We should forgive because unforgiveness shuts out the forgiveness of God. आमी बोगसूंक आसा नाजाल्यार आमकां देवाचे दार देवातावन बंद जाता. Children will be easy to forgive. भुरग्यांक सुलभ रितीन बोगसूंक जाता. Are you all married, Baba? तुमी सकड खाजारी घेसारी गी. That's why you all don't get hurt, no? त्या देखून तुमकां हर्ट ना कांय दूख बघाना. Do you all get hurt? तुमकां कांय मनी दूख भोगता गी. They have got beautiful smiles. तांचे बोका म्हळ्यार एक बरो सोबीत आसो आसा. And one of the girl got dimple also. ताचे एका चेडवाचे ते आसतना डिंपल समेत पडटा. Very good. व्हेरी गुड. But can that person be hurt from inside? पूण भितरल्यान हर्ट या दूख आसूंक साध्य आसा गी. And when there is a hurt, for example, you told your friends, I will come today, we'll go for movie. And mummy says, no going for movie. Now what happens? हांव आज सांगता म्हज्या फ्रेंडा लागीं आज म्हाका एक मुवी कसो आसा हांव तुज्या सांगात येता. आवय म्हणटा आज तुका वचा नाका. त्या वेळार कितें जाता? Brother can go, I can't go. म्हजो भावान वचत पूण हांवें कित्याक वचून वचो? Can it be possible, Baba? कशें जावंक साध्य आसा गी. Does it become sometimes? जाता गी थोड्या पटी आमच्या जिवितांत. Then that discrimination can cause hurt. ताच्या वरवीं आमच्या भितर तो हर्ट या दूख जाता गी आसता गी. And can that hurt give you any profit? ते हर्ट या दूख जाल्ल्या वरवीं कांय तुका फायदो आसा गी. So people who are very, very sensitive, who live by emotions, they make the wrong choices and they live a miserable life because their emotions don't think about the future, but they only think about the present situation. जो मनीस बरो सेन्सिटिव्ह आसा इमोशन वयर काम करता तो मागीर मस्त डेंजरस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तो फ्युचरा विशयान शिकेना. त्या वेळार कितें इमोशन आसा त्या प्रमाणे तो निर्धार घेता. That person's decision is, I'm only thinking about my present situation. तो केदाळाय त्या पर्टिक्युलर त्या वेळाचो मात तो निर्धार पळयता. So he says, thank God I did not get anything, I kept the door closed. त्या देखून हांव कितेंच करूंक वचना. त्या देखून हांव कालें करता म्हणजे दार हांव बंद करता. But that unforgiveness will surely bring in the harvest of destruction. जर तर ताची ती ना बोगसाणे असल्या वरवीं तसो फतिफळ ताच्या जिवितांत येता पळोवंक मेळटा ताका. Hallelujah. हालेलुया. Then next one. उपरांत नेक्स्ट Praise God. प्रेज गॉड. Now when you come to Mangalore, तुम्ही या आज सॉरी मँगलोराक आयल्यात. and you are coming from Udupi and Kundapur, तुम्ही उडुपी आणि कुंदापर जावन हांगा आयल्यात. is there a bridge in between? ताच्या मध्ये ब्रिज या सांगो कितें आसा? ब्रिज सांगो Yeah, is there? ब्रिज आसा हांगा आसा न्ही येताना Because उडला. I know when we were small and we used to come to Mangalore, we used to wait till I see the bridge which has got like the big. हांव केदाळा ल्हान आसतना हांव चिंतलो When the bus is coming towards Mangalore, there is a Yeah, bridge no, which is so- like this. The walls at the end is like this. त्या एका सायडीन दोरो असल्या बरी Is अशें that bridge still there? तो ब्रिज आसा गे आनी गे कोळूर. I don't know which bridge, but I used to remember that bridge has come. आता गाव अपना गाव आ गया. ते ब्रिज पळयले तर म्हाका भोगतलें आतां हांव म्हज्या गांवाक पावलो. Now, when a person is in unforgiveness, केन्ना मनीस एक मनशात एक ना बोगसाणें आसता he destroys his own bridge that leads him to God. तो आपणाचो तो ब्रिज या सांको मोंड घालता देवा लागीं असो. So when the bridge is broken, now he himself has broken it. तो Now all- can he reach to
the Lord? तो ऑलरेडी भितर तुटला त्याचा ब्रिजी तुटला जाल्यार तो देवाला घेवंक शकता की So how many bridges have we broken? आमच्या जिवितांत कितले ब्रिज संख्या आमी मोडून गेल्यात Read that. Unforgiving spirit द अनफॉरगिविंग स्पिरिट is forgettable. म्हणजे Is ते unforgivable. म्हणजे ते ना बॉक्साने असल्यार ना बॉक्सांचो आत्मो असल्यार म्हाका बोक्सूंक जायना The person who will not forgive, जो व्यक्ती हेरांक बोक्षिना he himself destroys. तो ताकाच लुकसाण करता He himself destroys the bridge over which he himself must travel. त्या मुखार असलो तसो ब्रिजी तो नाश करता त्या ब्रिजा मुखार ताका मुखले पॉइंट करूंक असाध्य जाता Can it be possible in a family, brothers and sisters have bitterness and unforgiveness and they don't talk to each other for years? आमच्या कुटुंबा भितर अनफॉर्गिवनेस बिटरनेस कांतवणी या कोर्सान आसूंक साध्य आसा की एकामेका भाऊ बंधामध्ये And when that unforgiveness is there, has that person destroyed the very bridge where God wants to bless you, but instead of that you have broken the bridge, now you are now only curses after curses are there in your life. कित्याक ते ब्रिज मोडल्या वरवीं देव अशें येतलो आमकां आशिर्वाद दिवंक तो ब्रिजीस मोडून गेल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत आशिर्वादा बदलाक आशिर्वादा उपराटे जावन आमच्या जिवितांत वायट 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 घडटा If you want, you can look into your own families. आमच्या कुटुंबाचे आमचेच खुद कुटुंब आमी पळोवचें तर There are many uncles, many aunties, many family members, relatives. जायते अंकल आंटी फॅमिली मेंबर्स आसात Look at some people where small things they are hurt, they are sensitive, and they get into bitterness. जायते जण ल्हान ल्हान सक्तीक हर्ट जातात दुखान घेतात कोर्सान दवरतात तांचे And they don't talk to one another for years. तांणी एकामेका वर्सां कटलेले एकामेका उलयनासतना रावतात What happens to their situation? तर तांची परिस्थिती कशी आसात You only check. तुम्हीच पळया What you are learning over here, you learn it, you see in your own examples. तुम्ही हांगा कितें शिकल्यात तुमच्या जिवितांत तुम्ही पळया See, you do your part. कित्याक तुवें तुजो पाठ करूंक आसा What they don't do is none of your business. तांणी कितें करतात करनात तें तुजें काम न्ही What he's doing to me, हांव कितें ब्रदरा करता that is not my business. ते ताका पडून That he has वचून got the freedom, he's doing it. तो हांव कितें म्हाका स्वतंत्र त्या देखून हांव करता But what I give him in return, हांव कितें पाटी दिवन आसा that is my business. तें म्हजें जावन आसा So very important is not what he did to me, कितें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांवें कितें ताका केलां तें गरजेचें न्ही but what I gave him in return is very important. हांव ताका पाटी प्रतिक्रिया कितें दिता तें गरजेचें जावन The आसा whole world gave Jesus only suffering, सकड संवसारान काले गेले जेजूक सफरींग कश्ट दिलें even to the point of death. इवन तो कुस मोरा पर्यंत What did Jesus give everybody? पूण जेजून खाले दिले फाटी ताचे बदलाक That's why he won the match. त्या देखून बॉक्साने दिल्ल्या वरी आमी ते मॅच आमी जिखल्या So he did this, she did this, he did this, that did it. All that is okay, not your business. त्या देखून ताणें अशें केलें हेणें In अशें केलें fact, तें तुजें काम न्ही when they do wrong to you कोणी तुजे विरोध काले करताना and you respond with good, तू त्या बऱ्या वरवीं ताका प्रतिक्रिया your दाखयताना promotion is just like Joseph from a prisoner to the governor. तुजें प्रमोशन कशें जोसफाच्या जिवितांत जालें गुलामांतावन गव्हर्नरा पर्यंत तुज्या जिवितांत तशें जाता Now very soon they will be going to the office. थोडे वेगीच ते तांच्या ऑफिसाक वचूंक आसात They will be working. ते काम करतात They have been excellent in their studies. ते तांच्या शिकपांत ते बारी हुशार आसात But no school teaches you all these things. पूण तुमची इस्कालाची टीचर हे पुरा सांगचे तुमकां विशय शिकयनात Now they are sincerely working, ते प्रामाणिकपणी काम करतात but all the credit is being taken by the manager. पूण हर एक क्रेडिट कितें काम करना पुरा मॅनेजर खान घेता And their names are not even disclosed. तांचे नांवां समेत मुखार पडनात The devil will be saying, त्याला सैतान तांच्या मोतीर घालता you did all this. तुम्ही पळय पुरा केली The others who are smart have already gone ahead. तो नाही खाले गेले ताचे नांव आपण तो मुखार गेलो Look where you are. तू खंय आसाय पळय He will do everything to give you bitterness and unforgiveness. ते जाल्यार कितें जाता तुजे भितर एक बिटरनेस कोर्सान आनी ना बॉक्साने येवंक सुरू जाता Now what will be your response? ते जाल्यार तुजी प्रतिक्रिया कशी आसता Say this. What others do to me,
त्या देखून अशें सांग कोण कितें म्हाका करता is not my business. ते म्हाका पडोवन वचोंक ना. But what I give them in return, कितें हांव तो हेरांक दिता that is my future. ते म्हजें भविश्य जावन आसा. So is it depending on them or is it depending on you? ते कोणाचेर वंदून आसा, तांचेर की तुजेर तुजें भविश्य. If it is depending on them, you are in trouble. जर तर तांचेर वंदून आसा जाल्यार तूं समस्येर प्रॉब्लेमार पडटाय. But the Bible says it's depending on you. पूण पवित्र पुस्तक सांगता ते तुजेर वंदून आसा. Now, can you win all the time? तेन्ना तूं हर एका झुजांत तुका जैत मेळटलें. Do you know why they are quiet? कित्याक ते ओगोत आसा तुमकां गोता? I'm asking you. What's the time? 9 o'clock? नाही. Ah, आता तुमकां कळलें की कित्याक ते ओगोत आसात म्हणून? petrol खाली हो रहा है. पेट्रोल खाली जावन आयला. If you don't fill the petrol tank, we will not talk to you. तूं पेट्रोल म्हणी घालना जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयना. Possible? सादें आसा? Okay, we'll stop now. जायत आमी आतां रावयता. But I will give you a freedom of choice. पूण तुमकां एक हांव चॉयस दिता. No compulsion. तातूंत काले म्हणटात कंपल्शन ना. Whoever wants to come, even one or two, कोणी एकलो या दोग येतात. we will have some nice worship, anointing, healing session. ताचे उपरांत वर्शीप एनॉयंटिंग हिलिंग बरें एक सेक्शन आसतलें. I'm not forcing anybody. हांव कोणाय की फोर्स करिना. If nobody comes, I'll be there and I will be doing the healing session. कोणी येना जाल्यार हांव म्हजें काम हिलिंग सेक्शन हांव करता. That also they are not happy. ते आयकून तुमकां बारी संतोश जावना म्हूण चिंता. आं ती येता गी. Because for healing, a person will even swim a bridge and come. ही रेडी आसा. When it comes to healing, a person might cross even the bridge because healing मिलने वाला है. हिलिंग आसा जाल्यार हर एकलो मनीस ब्रिज क्रॉस जावन येता. Hallelujah. हालेलुया. Loving Father, we thank you, we praise you. मोगाच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव. Today's day has come to a close. आयचो दीस आखेर जावन आयलो. Lord, you spoke so many incorruptible seeds, you have given it to us. तुवें आमकां जायत्यो बऱ्यो बियो दिल्यात. You have exposed the devil completely. तुवें आमकां सैतानाच्यो हर एक खामां तुवें दाखोवन दिल्यात. And you have shown us, तुवें आमकां दाखयलें no matter how the devil has come against us, कितलेय परस आमच्या विरोध सैतान आयल्यारी he has the first move, ताणें फस्ट पयलें मॅट काडल्या रे. but we have the last move. आमी निमाणें मॅट काडटाले हांव. And if the last move is according to your word, आमी काडचें निमाणें मॅट तुज्या उतरा प्रमाणे जावन आसतलें. we can checkmate and receive the reward and the victory all the time. आमी ते त्या सैतानाक चेकमेट करून तातूंत ताचें जैत आनी ताचें बहुमान आमी घेतले हांव. Thank you for showing us these powerful secrets. तुका आमी अर्गां दिता हे सत्य बरीत तुवें स्वता आमकां उगडापे केल्ल्या Thank खातीर. you, Lord, for all the strength that you have received, given it to us. तुवें आमकां तुजी हर एक पदवी अधिका सकत दिल्ल्या पासतो. We thank you, we praise you. आमी तुका अर्गां दिता आमी That तुजी these स्तुती seeds that करता. have been planted, कितें आमी आमच्या जिवितांत ह्यो बियो आमी घाल्यात. let these seeds sprout, grow, and bring in a great harvest. ते बियो किरलोन वाडोन धाराळमापण फळं येवच्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. We thank you and we praise you for त्या this. देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी आमी तुजी स्तुती करता. In Jesus' name. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन आमेन आमेन. I think you want to sleep, right?